मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें रेतिरेक आयला तुमकां सुमेस्तांक देव बरी सकाळ हांव मागतां. मोगाचेनो, पयस पयसतावन तुमी आयल्यात ह्या पूण शेताक. आयसा हो दीस अर्दो दीस जेजू सांगाता करसूंक ताचें उतर आयकूंक आनी तुमच्या तेसावां खातीर तुमच्या काळजाच्या अत्रें खातीर मागूंक हांगासर तुमी व्हडा बावडतान आयल्यात. मोगाचेनो, बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें काली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वच तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड दिलें. आमचें मागणें जावन आसा तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या काळजाच्या अत्रेकांचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर जेजू आपले आशिर्वाद घालूं, तुमकां शांती दिवं, समाधान दिवं आनी संतोशान ह्या पूण शेतांत जावन तुमी पाटी वचोंक मोरये माय तुमकां कुमो करूं हेंच जावन आसा आमचें मागणें. मोगाचेनो, रेतिरेक आयल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटां. हांव स्वागत म्हणटा आमच्या पाद्राबाक, मनादेक बाप रिचार्ड कॉड्रस वोडा मोगान हांगासर ते येतात, कोडी घालतावन येतात, पयस जावन येतात आनी ही रेतीर सोलोन व्हरतात. तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटां. आमचे भाव हांगासर आसात, जॉन डिसोजा फेरार तावन येतात. हर एक सोनवारा येवन अर्गांव होगलाप सोलोन व्हरून वजंत्रां वाजोवन गितां गावून आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय स्वागत. हांगासर डिवायन वर्ल्डचे आसा ती रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय स्वागत म्हणटा. मोगाचेनो, तुमकां बरें मागतां. देव बरें करूं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्थ सोगा दिला पिगार बापा देव बरें करूं आनी तुमकांय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो बरो पयसो स्वागत. सांगात आमी आयल्या, सांगात आमी मेळ्ळ्या आनी आयच्या दिसा देवाचें वर्ती योजना आमच्या खातीर ताणें संपूर्ण करच्याक आमकां आपयलां. कोणेय ह्या रेतीर आयला तर देवाच्या आपोवणे नासतना आमी येवंक जायना. जायत्या जाणांक तो आपयता, हर एक लागी आपयता. थोडी आमी आपोवण्या पाळो दिता, थोडी आमी आपोवण्या पाळो दिनासतना रावता. पूण जेजू आमच्या रागा जायना. कित्याक म्हळ्यार तो आपोवनूच आसता. ताचें एकच आपोवणें आनी ताचें कामच तें आमकां आपोवचें. हर एक लागी ताच्या शिसांक आपयलें मात्र न्ही, आमकांय ताणें आपयलें जावन आसा. बऱ्यांक मात्र आपयलें न्ही, जायत्या पातक्यांक कोण सकडी कश्ट आसात, कोण सकडी जायते वळवळे बघून आसात, तांकां ताणें आपयलें. पयलें तांकां ताणें प्रामुख्यता दिली. त्या देखून जेजूच्या जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार कोणाय की ताणें ना म्हणलें ना, कोणाय की ताणें हिणसून उलोवना, कोणाय की ताणें सकयल घालोना. ताचे बदला कोणी येवं दी ताका ताणें घेतलें जावन आसा. आमच्या वैयक्तीक जिवनांत थोडे फावटी आमी म्हणटा हे मनीस सारकें ना, हो मनीस सारको ना, पूण जेजून केदार म्हणोना आमकांय तें म्हणोंक हक्क ना. कित्याक म्हळ्यार म्हजें सांगाता रेतीर दिवच्या एका भावान एक दीस म्हळें, फादर तुमी तांचे कडेन सकयल उलयतात, तांची जिणी कसली म्हण गोत्ता आसा गे. हांव म्हळें म्हाका बरी गोत्ता आसा. कित्याक म्हळ्यार तुवें म्हजें सांगाता मस्त त्या पादावन साळावळ आसा आमच्या रेतीर मंदिरांत. आनी त्या म्हळ्यार तांकां तितलें बरें आसून तुमी कशें एक्सेप्ट करतात फादर म्हणा लागलो. हांवें म्हळें एखादो वेळेस जेजू त्या जाग्यार आसलो जाल्यार कितें करतो आसलो म्हाका सांग. म्हळें जेजू काय म्हणटा आसलो, तांकां घेतो आसलो. कित्याक जेजूचें जिवन तर हांव आनी तूं कोण, हांव आनी तूं आयल्या जाल्यार आनी एक जेजू जावच्याक आयल्या. त्या देखून कोणीय जावं दी, कसलीय ती जावं दी, तें आमी सांगचें न्ही. आमकां ती देवान धाडिल्लीं भुरगीं ती आमची. त्या देखून मोगाचें न्हू, आमच्या मदें तारतम्य ना, आमच्या मदें दुसरो तापावत ना. आमकां सगळीं देवान दिल्लीं भुरगीं म्हूण आमी ओपन घेतलें जाल्यार तें जिवन वर्तें संतुश्ट. त्या खातीर आमी केदांळय जेजूच्या जाग्यार घालून पळय जाय. आमकां ती जेजूच्या जाग्यार दवरून पळय जाय. आमी कितें करता म्हळ्यार आमी जेजूच्या जाग्यार घालिना, आमी आमच्या मनशा सैम म्हूण चिंता. मनशान दैवीक तरान बरें जावच्याक, अपुरबाय तरान जेजू बरी जावच्याक आमकां आपोवणें दिलां. कशें हंकारान न्हय, कालतेपणांत जेजूचे वर्ते गूण जियोंक आमकां ताणें आपयला. त्या देखून तुमी पळयलें जाल्यार पातकी स्त्री ताचे लागीं वताना जेजू कळीत आसलें. जेजू घेत रावलो. ताच्या दोळ्यांच्या दुखांनी ताचे पांय धुता आसतना ताणें कांयच म्हणोना. आनी ताचे केसांत ताचे पांय पुसता आसतना ताका कळीत आलें. आनी तो म्हणा लागलो कितल्या अपुरबाय तरान ही स्त्री आपले पातक वळखून घेवन नितळ निर्मळ जावच्याक आयला म्हण ताका कळीत आसलें. तें ताचें. आज आमी कितें करूंक आसा आमच्या जिवनांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी एक दोळ चुकोवन पडल्या. आमचें थंय उणेंपण आसा. सगळीं परफेक्ट न्ही,
पाप साहेब म्हणटा पापा फ्रांसीस म्हणटा नो वन इज परफेक्ट बट वी आर वॉकिंग टुवर्ड परफेक्शन. आमी सोलोंक जाय परफेक्ट म्हणून हांवें कितें केल्यार जाता हांवें खंयचे वायट जिणी जेल्यार जाता म्हणून आमी जेवचें न्हय. सांग बरो आमी पडटा परत उठोन आमी वचोंक आसा. उठोन वता आसतना कित्याक आमच्या मुखार एक योजन आसा. देवान दिल्लें तें योजन ताच्या पुताच्या वर्ता मोगांत एक जावचें. तो पुतान दिल्लें योजन ताचे बरी जावच्याक आमचे दोळे बोवा परबायचे भिरमतीचे सुरसुरेचे जावंक जाय खाकुतीचे जावंक जाय दाळ्याचे जावंक जाय. त्या देखून हर एकली आमची नांवां उडास आमी दवरना जावंक बरो एकामेकाची घर आमकां गुंतून जावंक बरो पूण एकामेका लागीं येतना हर एकली आमचे म्हणल्यार एक मनोभाव आमचे थंय आसूं जाय. मुगेचे मान आनी भयणीन असलो मनोभाव घेवन आज सोमी आमकां आपडटा. सोमी आमकां बरें करता. सोम्यान आमकां आपयलां तर नव्या जिवितांत एक जावंक ताणें आपयलां. नव्यान आमकां रुपीत तो करता म्हणल्यार व्हरतो बरोसो आमचे थंय उदेंवदी. आनी त्याच प्रमाणे आमी देवाचे वर्ती हातेरां जावच्याक आपुरबायचे चिणी आमची सुमधूर जावच्याक परमळीक जावच्याक आमी वचो जाय. त्या स्त्रियेन कितें केलें त्या स्त्रियेन इतलेंच केलें तिचे थंय असलें सुगंध द्रव्य ताच्या पांयांक वतलें आनी त्या पांयांक तिणें पुसून सोडलें. आनी त्या वेळार पारिसेव म्हणूंक लागले इतलें जंटी मांसाचें सुगंध द्रव्य कितल्या मोलाक कितें आसलें पूण हिणें हांगा वेस्ट केलें म्हणटा. आनी त्या वेळार सोम्यान म्हणलें उतरां ती कितें करता तें करूंक सोडा. ती कितें करता तें करूंक सोडा. तिका कळीत आसा तिच्या काळजान तिणें खर्चे सगळें तिका जेजूच जावन आसलो हर एक. द प्रायोरिटी इज जीजस. द प्रायोरिटी म्हणटा आसतना पयलो जेजू. आनी त्या खातीर मालाकी ग्रंथान आमकां बऱ्या आपुरबायतारान सांगलां तुज्या देवाक गौरव आनी मान दी. तुज्या देवा सांगाता तूं राव. तुज्या देवाक वर्त्या तरा हाडून तुवें लेखूंक आसा. आज आमी कितें करता संवसारी मनशांक जायतो मान दिता तांच्या बाटल्यान रावता. कित्याक म्हळ्यार चार कितें मेळटा म्हणल्या खातीर आनी चार कितें आमची योजना जातात कोणा म्हणल्यार आशेन पयलो मान आनी गौरव ताका. त्या देखून स्तुती करया सोम्याचें गीत गावया. सगळे आमी एक घडीभर उबी रावया. मोगाचें न्हू सोम्या सांगात एक सव्या. सोम्याच्या नांवांत आमकां आज मेळिल्लें बरेंपण आनी वाखाणया आनी देवान आमकां आपयलां तर त्या प्रमाणे जावच्याक आमच्या मतीन कितें आसा तें सगळें उणेपण सोड सोडा. कितें योजना आसात कितें योजना आसात तें सगळें सोड सोडा. सोमी म्हजो सोम्यान दिल्लीं भुरगीं म्हजी ही सगळीं म्हजी भाव भयणी म्हणल्यार मात्र आमी वळखून घेवया आनी त्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करया. पान संको 8:8 पेज नंबर 48 बुक उक्ते करा 48 सोम्याची स्तुती करया. स्तुति शिवसना वस्ती कर सो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुति शिवसना वस्ती कर सो देव तो पवित्र देव. तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या शिवसना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती शिवसना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया. ताळयो भेटून पौला काणी सिलासा पंदೆಂತೆ ಸುಟ್ಟೈಲೆ पौला काणी सिलासा पंदೆಂತೆ सुटैले बंदद स्तुती करताना सडवून देव तू आयलोय बंदद स्तुती करताना सडवून देव तू आयलोय. देवा आमकां सुटका दी
देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तूं पवित्र देव पवित्र देव पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती शिवसाना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती शिवसाना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना शद्रक मेशक अबेदनगो उच्चांते राखले शद्रक मेशक अबेदनगो उच्चांते राखले पूजा स्तुती करताना थंडवारे ते भरले पूजा स्तुती करताना थंडवारे ते भरले देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तूं पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव सुटका सोडवून दारासो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती शिवसाना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती शिवसाना वस्ती कसो देव तो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 गाणे उगला तुका सम्याचे जो वंदन तुका सम्याचे जो आराधन तुका सम्याचे जो वर्तन तुका आमकां लागलाय सम्या वर्त मोग आमच्या देवालाय सम्या हैच्या दिसांका समला हर एका भुरग्यांक आणि येवचार एका भुरग्यांक तुझ्या वरती आशीर्वाद आपण येवकरचे जे बोल तांचे ते यथेष्ट बाबा जीवन दगा भावकर गजले बातके चिनी असले आम्ही सण हिताळ निर्माण जावच्या तुझ्या पाया तळे येवच्या तुझ्या आपले आपण आम्ही पाळो देवच्या सम्या आमकां आदार दे सम्या तुझा मोग आमच्या ते दगै सम्या तुझा मोग आमच्या ते सदांच वाडे सम्या touch us Lord at this very moment हर एकल्या भुरग्याक आपण हर एकल्या भुरग्याच्या कोडे येता असले उडे पण भरती कान दे सम्या आम्ही तुझी भुरगी सम्या आमकां तुझी संगत रावंक जाय सम्या सदा धनात्मक दर्जे जीवाची होको दोन साधार दोन समका एकलोस तुका मान आणि गौरव दिवच्या आमकां हर एकल्या
बरें कर सोम्या ह्या पुरुषांत आयिल्ल्या हर एका भुरग्यांक चडांत चड मापान भुरग्यांनी येवन तांचे वर्ते कश्ट हळ जावच्याक तांचे पिडाक गूण जावच्या तांच्या समस्या जायचो पर्याय मेळच्या तांणी कितें सकडे आशिल्लें ते सकडे ताका उक्त्या करच्या तुज्या कुशा प्रमाणे आमची चिनी पवित्र करच्या आमचे पवित्र कॅथोलिक समर्थ बरें करच्याक आमचे पवित्र सभेंत सगळें बरेंपण जावच्या दीस वता प्युरिफाय जावच्या दीस वता नितळ निर्मळ जावच्या आमकां तुवें आपयला सोम्या ह्या वर्त्या 200 आमी आसतना आमची काळजाण मनां नितळ जाता आसतना आमी तुज्या समा सारकी जावच्याक तुज्या वर्त्या मोगान वांटेली जावच्या तुवें दाखयली ती दया तुवें दाखयले ते सुरसुरे तुवें दाखयली ती काकळत आमच्या तरी वळोन सोम्या जाय ती वळोन दी चड आनी चड मापान वळच्याक हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आमच्या थंय पवित्र आत्म्याची सखत वाडोवन आनी सडच्या खातीर सोम्यान आमकां म्हणलें आसा म्हजो पवित्र आत्मा हांव तुमकां दिता दिलो जाल्यार थंय दवरूंक न्ही कार्य रुपी जावच्या सुडाळ वापरपाय तरान सोम्या खातीर आमी वावुरच्याक सोम्या खातीर वावुरता आसतना सोमींत आमचे वाट उक्ता करतालो सोमींत आमकां दाखयतालो तो वाट जायते जाण म्हणटा म्हाका कांयच कळीत जायना फादर कितें करचें म्हण कळीत जायना म्हजें जिवन कंप्लीट इट इज अ मेस हांवें म्हणचें आसा मागलां जेजू कडेन विचारलें जेजू म्हाका वाट दाखय तितलें पुरो जेजू कोणाक धाडूंक आसा ताका धाडटा सांग पुरो त्या आर्केंजल राफायलाक सांग पुरो इस्लान सांता भक्तांक सांग बरें इस्लान तुका जाय जाल्यार पवित्र आत्म्यान तितल्यान मोरी माय कोणाक जाय तांकां तो धाडटा ताका कळीत आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत कितें आमी करूंक जाय खंयच्या थंय आमी जिवंक जाय सोम्या कडेन आमी मागया पवित्र आत्म्याची सगत आमच्या थंय सदांच वर्त्या मापान राज करूं दी पवित्र आत्मा येता आसतना आमी कितेंच वायट करूंक सकना बरेंत करूंक शकता पवित्र आत्म्याक आमच्या कुडींत आमच्या जिवांत आमच्या जिणयेंत आमच्या काळजांत आमच्या आत्म्यांत तो जागो दिवन आमी मागया पान संको 148 ಜೀವ ಛಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವ ಛಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಪಾನ ಸಂಕೋ 148 ಜೀವ ಛಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವ ಛಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವ ಛಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವ ಛಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ ಆತ್ಮನ ವರವ ನನಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಆತ್ಮವ ವರವ ನನಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಜೀವ ಛಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವ ಛಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೆ ಜೀವ ಛಲವೇ ಎನ್ನೊಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದೇನಿ ಅಡವಿಯೋಳು ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದೇನಿ ಅಡವಿಯೋಳು ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾಹ ತಣಿಸಿದೆ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾಹ ತಣಿಸಿದೆ ತಗ್ಗು ದಿನ್ನೆಯೋಳ್ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೊಳ್ ತಗ್ಗು ದಿನ್ನೆಯೋಳ್ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೊಳ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇಶವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇಶವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಜೀವ ಛಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೆ
ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಕೃಪೆಯ ಚಿಲುಮೆಯ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲು ಕೃಪೆಯ ಚಿಲುಮೆಯ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಲು ಹೊಸ ಬಾಳ ಪಡೆದು ನಾ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಹೊಸ ಬಾಳ ಪಡೆದು ನಾ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ತೆರೆದಿದೆ ಬುಕ್ಕೆಯೊಂದು ಶಿಲುಬೆಯಳು ತೆರೆದಿದೆ ಬುಕ್ಕೆಯೊಂದು ಶಿಲುಬೆಯಳು ರಕ್ಷಕರ ಗಾಯಗಳ ಐದರಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಕರ ಗಾಯಗಳ ಐದರಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವಜಲವೇ ನನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವನದಿ ಎನ್ನೋಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ ಜೀವನದಿ एन्नोळु उक्की उक्की बा एक घडीभर मौन रावन आमचे दोळे बंद करूया सम्या सांगता आमचे अते जीवन मिलान करूया सम्याक पळोवंक आशेत आसतना जाग्या वखद तो म्हणा लागलो तूं सकला देव त्याच प्रमाणे आज आमचे देन आनंद दरेचे व्हडपणाची कितेंय योजना आसा ती सगळीं कश्टलोवन घालया योजना व्हडपणाची देवाचे विरोध विचिंत ती आमकां नाका देव आमकां व्हडपणाक आनी वर्त्यापणाक व्हरता तर आमी सदांच तयार सम्याचे वर्ते उतर आयकूंक आमी अत्रेक्त आसतना समी आज अपुरबाय तरान आमकां दिता तें उतर पयल्या कोरिंथकारांक बरयलें पत्र त्याच पत्रांत आमकां तो सांगता 11 अध्याय 27 to 30 वर्ड खंयच्या तरान आमी सम्या सांगता एक जावंक जाय खंयच्या मापान आमी सम्या तें मोगान बरोवंक जाय खंयच्या तरान ताका आमी स्विकार करूंक जाय हें वर्तेपण सदांच आमकां तो दिता आसतना आमकां तो कळीत करता कितें आमचें तें आज घडोवन आसा तें खंयच्या खातीर घडोवन आसा कित्याक तें घडोवन आसा म्हणलें त्या उतरां मारिपात तो आमकां सांगता देखून जो कोण पावन आसतना वो उंडो खाता वा सुम्याच्या कालसेंतलें पियेता तो सुम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता ह्या पासत हर एकलो पयले आपली झडती करूं आनी उपरांत हो उंडो खाव आनी हे कालसेंतलें पियोव कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच क्यास्त खाता आनी पियेता देखून तुमचे मदें जायते जाण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी अर्सबार मौन पावल्यात पूण आमी आमचीच वयली झडती केली जाल्यार ह्या बरी देवाचे झडते काल आमी येतिना पूण संवसारा बरोबर आमकां ख्यास्त मेळना जावच्याक सोमींच अशें आमकां शिक्षा लावन तिचे वाटेर हाडटा देवाचे उतार हे देवाचे उपकार बश्य मगाचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सगळीं तुमी बरी आसात म्हूण चिंता मात्र न्ही बरी आसात म्हणलो बरोवसो म्हाका आसा कित्याक म्हळ्यार रेतेरीक आमी वेता म्हणटा आसतना रेतेरीन एक जाता म्हणटा आसतना ती बरी भलायकी आमी जोडून घेवच्या खातीरच येवचें आनी ती बरी भलायकी आमी जोडून घेवंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताळे पावनान मोगाचे न्हू कोणाक खातीर दिवंक दवरल्यात कितेंय दिवंक आसा तर सम्याक दियात त्या खातीर हांवें मालकीच्या ग्रंथान सांगलें हाका ताका गौरव दिवंक तुका कळीत आसा पयलो स्थान आनी मान आनी गौरव तुज्या बापाक तुज्या देवाक त्या बापाच्या पुताक हो आमी दिवंक शिकत जाय त्या देखून आमी खंयच्या रेतेरीक जावन कितें वेता आसतना व्हडलो हुरूप आमच्या थंय आसा जाय तसलो रेझोनेटींग वॉयस म्हणटा आमी रेझोनेटींग वॉयस म्हळ्यार तसलो ताळो तुमी म्हणूंक पात्र मायकांत उलयता आमी हांगा मायकान उलयता म्हणलें मायकान उलयनातल्यार हांव व्हडल्यान उलयता तुमी जाय की नाका गे म्हणल्यार बरी मस्त बडी हांव रेतेर येता दाळ म्हणटा
मागीर तें जावंकच जायना म्हाका कित्याक म्हळ्यार म्हाका एकल्यानी जिवाळ आसा जाय ताका ते म्हणजे नोव्हेंबर 2 तारीख मेल्ल्यांक मात्र न्ही थोड्यांक आमकांय नोव्हेंबर 2 तारीख कित्याक म्हळ्यार हांगा आमी बॉडी काडून आसा हांव आज उत्सवास आसा पूण आमी जाय की नाका की म्हणल्यार बरी अर्दें कडेन मनान अर्दें जिवान जिवन आसा मेल्या आमी थोड्यांनी 30 वर्सां आमी आमच्या सेमिनारींत आसतना थोडे चड कामगारांतले थोडे आसात थोडे येताले नॉर्थ इंडियांतून थोडे येताले ओगे आयसा कुडक्या बरें बसताले ताका आमी नोव्हेंबर 2 वचोन ताका विश करचाले ते म्हणटाले अरे म्हजें फेस्त न्ही आज तुजेंच फेस्त कित्याक म्हळ्यार तूं 30 वर्सां प्रायर मेलाय तुका आनी पुढचें 80 वर्सां जाताना 80 वर्स आज थोडी आमची 80 वर्सांची 30-40 वर्सांची बरी आसात कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय तो उरूप आसा तांचे थंय तो मोग आसा तांचे थंय देवाचे वर्तेचो स्पिरीट आसा त्या देखून म्हणटा वेन द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज इन माय सोल ते म्हळ्यार देवाचो पवित्र म्हजे संगे आसतना दाविदा भशेन हांव गायतालो उठतालो नाचतालो धांवतालो म्हणचे मात पोर मोगाच्या न्हू पडटा आमी आसतले हांव परजळ म्हणल्यार एक रेतेर आसतली 3 तावन 8 तारखे म्हणसर नोव्हेंबराच्या त्या 3 तावन 8 तारखे म्हणसर आमचो एक म्युजिशियनाक हांवें आपयलें हरिहर जावन डॉक्टर दिपाक म्हणून आनी ताका हांवें एकच सांगलें बाबा हांगा येवची मनशां सगळीं बारी बऱ्यान सुख सुपत्तिकेत आसली संतोशान आसली म्हण तुवें चिंचे नाका थोडे फुडें आमी चिंचे रेतेर येवच्या मनशांक कांय कश्ट नात वळळ नात हांगा येवच्या मनशां 99% आर हॅविंग डिफिकल्टी म्हणून सांगलें हांव ताका आमी अरावंड 800 आसले तातूंत 700 गोंयकार आहले आनी हांवें सांगलें तूं गोंयकारांक नाचयसी जाल्यार ती नाचोंक धरली जाल्यार मागीर तांच्या मोतींत इतलो संतोश उल्हास येतालो तुका कळटालें प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आसतना आमकां कळटा तें कितलो उरूप आसा कितली सकत आसा कितलें बळ आसा म्हणून त्या देखून हांवें ताका सांगलें तूं पळय आनी म्हाका सांग मागीर म्हज्या भावान आनी भयणीन त्या 800+ लोकांक ह्या म्युजिशियनान आमच्या म्युजिशियन तांकां अशें नाचयलां की एकूच एकलो तुमी विडियो मागीर हांवें काण पळयलो थोडे आनी त्या एकूच एक मनीस वगेत रावल्लो ना सगळो धांवता दाविदा बरी धांवता दाविदा बरी नाचता दाविदा बरी उडता आनी त्या वेळा म्हाका कळ्ळें खंडीत जावन एका वेळा तसलो एक हुरूप आनी उल्हास आमच्या थंय आसा तर खंडीत कितलें बरें जाता मागीर तो म्हाका म्हणा लागलो फादर थँक्यू फादर म्हाका तुमी पयलें इशारो दिलो हांव ताका हर एका प्रेज एंड वर्शीप इशारो दितालो पळय जाय अशें करीत जाय म्हणजे आमच्या लागीं आयिल्ल्या भुरग्यांक आमी संतोशान धाडूंक जाय बऱ्यान धाडूंक जाय शिकण आमी दिता वय पूण प्रेज एंड वर्शीप तुजें काम जावन आसा तुका ताका तापयलां मोगेच्या भावान आनी भयणीनो तो आमचो कोंकणी क्रिस्तांव न्ही कन्नडा क्रिस्तांव एका दोगा याजकांनी ताका म्हणलें आसा आमच्या कोऑर्डिनेटराक हाका आपयलां हाका काळें कळटा म्हूण आपयलां हाका कोंकणी गोत्ता गी हो काळें सिंग करतलो ॲट द एंड ऑफ 2 days सगळ्यांचे एकच बोब आमकां तो मनीस जाय आमकां तो मनशान ताणें आमकां शिकयलां संतोशान जियो आमकां ताणें नाचयलां संतोशाच्या उमाळ्यांनी ताणें आमकां हाडलां आनी तसलो एक रेजोनेटींग वॉयस सगळ्यां जावन कोणी ते येवची चड तरणाटी आसली पूण प्रायाची 100 जाणां आसलीं आनी ताचो एक वॉयस ताणें नाचचे एक विडियोज आनी तुमी पळयला मोगाच्यान त्या वेळा हांवें म्हळें आमी व्हडा संतोशान सोम्या सांगता आसतना सगळें बरेंपण आमकां जातालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 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 हालेलुया 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 बरो रेजोनेटींग वॉयस आसा मोगाच्यान बरो रेजोनेटींग वॉयस आसल्यार आमचे सगळी कूड कांपा जाय आमकां कूड कामची केदाळ कोताय कांय स्पीच दिवंक सांगल्यार मात्र न्ही आमकां त्या वेळा बरी कूड कामता आमची नाजाल्यार आमकां सॉलीड आसा सॉलीड ताका म्हणटा आमी देवाची सकत आमच्या थंय उरची जाय आनी तशें आसतना धर्मस्त मापान आमी फळ दिवंक शकतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मगीच्या भावान भयणीनो आज एक इम्पॉर्टंट टॉपीक तुमच्या कडेन हांव उलयतां मातसो प्रॅक्टिकल उलयतालो चड थियोलॉजीक हांव वचना ताच्या पयलें 1-2 क्वेश्चन आसात तुमी कितलीं जाणां आज हांगा रेतेरेक येतना तुमच्या घरांत हांव आयल्यात हात उखला घरांत हांव आयिल्लीं हात उखला ओके रायट सगळ्यांक कळटा घरांत हांव आतां सेकंड क्वेश्चन इज दीस म्हाजे अगेन हात उखलूंक मान तुमी कितलीं जाणां हांगा आयिल्लीं तुमच्या कुटुंबांत हांव आयल्यात
तुमच्या कुटुंबात जाऊन आयल्यात हात उकला. यस, व्हेरी गुड. हांवें म्हज्या कुटुंबात जावन कापूचीन कुटुंबात जावन हांव आयला. तर आमी एकच घरा जावन आयल्या हांव गे. एकच सगळीं तुमी एकच घरा जावन आयल्यात. सगळीं कटपाडी घरांत आयल्यान गे. एकच घर व्हडलें घर बांदलें त्या घरा जावन आयल्यान तुमी ना. तुमच्या एकच कुटुंबात जावन आयल्यात गे. सगळीं पर्नांदा गेलें आयल्यान गे. सगळीं बोटां गेलें आयल्यान गे ना. दुसरे आयल्यान हां डिसोजा गेले आसात, काडोजा गेले आसात, नोरोना गेले आसात, काद्रा गेले आसात, त्याच प्रमाणे पिंता गेले आसोंक पुरो. अनंत्या कुटुंबात जावन आमी आयल्या. पूण हांगा येताना पळय मोगाचें न्हू दुसऱ्या अनंत्या घरा जावन आयल्या हांव. अनंत्या कुटुंबात जावन आयल्या हांव. हांगा येताना कितें जालें हांव कितें जालें हांव एकच कुटुंब जालें हांव. एकच घर आमकां. आमचे वर्तें बागये जायत्या जाणांक ना. जायत्या जाणांक अशें सांगाता मेळचें बाग बारी उणें आसा आसोंक पुरो. थोडी तांचे नमाज करतना देव येतात, ह्या तांचो पुजो करतना देव येतात. पूण तसलें एक कुटुंब जावन जिवोवचें बाग आमकां कॅथोलिका क्रिस्तांवांक मेळिल्लें जेजून तें दिल्लें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें मन आनी मिणनो तें बाग आमकां मेळोंक कारण एकलोच स्वामी या आल्तारीर आपले समारंभ या आपलो सॅक्रिफायस ताणें भेटयल्ल्या देखून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 त्या देखून आमी कितें म्हणटा एकंतर आमी गायता कुटुंब एक जावन जमल्या आमी घरा देवाच्या. पळया एक कुटुंब सगळें एक कुटुंब. त्या खातीर आमी म्हणटा एका कळसाची आनी एका मोनाची जावन जेजूनाचो म्हणलें उतरां एका कळसाची आनी एका मोनाची जावन तुमी मागशा जाल्यार तें हांव तुमकां दितालो. आमच्या रेतेरी मंदिरांत हे वेद वाक्य म्हणल्यार बरें. आमच्या रेतेरी मंदिर हांव केदार म्हणटा तुमी कोर कमिटीचे संडे एक जावन खऱ्या काळजान नितळ मनान मागनांतल्यान तुमी येवन कांय फायदो ना. ओन्ली फॉर द नंबर सेक. यू आर नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ क्राइस्ट बॉडी. तूं देवाचो त्या क्रिस्ताच्या कुडीचो सांदो जावनाय. फकत लेखा खातीर आयलाय 25 मेंबर्स 30 मेंबर्स कोर कमिटी आनी रेतेरीक 400 500. वॉट्स द यूज ऑफ इट. त्या देखून आज थोड्यांनी कितें चिंतलां म्हज्या रेतेरीक इतलो जाण आयलो जाल्यार जायतें व्हडलें बरें व्हडलें. नेवर. पर एकलो आसतालो एक प्रिचर आमकां बळोवन आसतालो पडटांत. आमी अशें जेवंक बसले जाल्यार म्हळें आमी हांगा रेतेर कंडक्ट करतना आवरा उपरांत 7 जाणांक रेतेर खेळ कुसू 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 म्हूण आसा लागलो. ताका ते कंडक्टर ते कोऑर्डिनेटर म्हाका पळय लागली. हांवें म्हळें कित्याक आसतात तुमी. तो म्हणलो 7 जाणांक रेतेर. म्हज्या जल्मांत हांवें करूं ना. दॅट इज युअर विकनेस म्हळें हांवें ताका. दॅट इज युअर विकनेस. 7 जाणांक रेतेर दितना हांव आहलो त्या पडटा रेतेर मध्ये. कित्याक म्हळ्यार ते दडा हांव रायलो. आवरा उपरांत एका म्हयन्या उपरांत लोक चड येवना. 7 जाणां आयिल्ले दडा. पात्रापान आमकां विचारलें आसा फादर अगस्टीन फादर रिची कॅन यू कंडक्ट द रिट्रीट फॉर द कोंकणी सेक्शन. शुअर फादर. लेस मेंबर. एक क्लोज जाल्यार सायडीर बसून हांव रेतेर करता म्हणलें ताका. एक जावन आसा काय लागते नंबर इज नॉट इम्पॉर्टंट. मेंबर्स आर इम्पॉर्टंट. त्या खातीर एक कुटुंब एक जावन जमल्या आमी घरा देवाच्या. कित्याक जमल्या हांव मोन्या मदें आसा गे म्हणून दिसता. तोंड येनातल्या मदें. तुमकां आन्सर दिवं नाका जाल्यार हांव एक ते क्वेश्चन विचारनासतना चाप्पा लेक्चर दिवन वता. इस्कॉलांत आसलो म्हाका लेक्चर दिवंक वता घंटे फाटल्यान. तुमी म्हजी म्हणल्या खातीर हांव विचारता. तुमी थाका आयल्या त्या घरा बसून करयत. केन्नाय सांगता वर्याक म्हज्या रेती तुमी म्हणा पात्राप कित्याक आमचेर हांव रागार जायना. पूण तुमी तशें आसा जाल्यार तुमी फकत बसतल्यात वेताल्यात मागीर आमच्या कॅम्पस जावन भायर गेल्या उपरांत तुमच्या संवसारांत आसतल्यात. त्या खातीर न्ही विल्मा बाय तूं आसा हांगा येता आमच्या रेतेर मंदिराक खंय कटपाडी जावन थंय धांवन येता. अर्य फुडें धांवन येता. हांव म्हणजे तिचो स्पिरीट पळयचे तुमी ते येता आसतना धांवन येता. आनी तो एक हुरूप सगळें न्हय आमचे थंय विल्मा बाय म्हण तिच्या कडेन मात न्ही हरये कडेन आसा जाय तो.
आणि थोडे थोडे म्हणजे आसा तुम्ही कितले कितले पयस जावन रेतीर घेतात देवा आमच्या पात्रापणे म्हणजे फादर आमी रियली तांकां व्हरत्या मोगान वेंगी जाय फादर मोगान हारायचंय कितले कितले पयस येतात मोगाचेर बेलतांगडी खासरगोड खाय्यार आमकां केताळे केपुडी वचून कितले कश्ट मारतात गोताय आणि तुम्ही येता आसतना कितल्या मोगांत येतात मोगाचेर त्या खातीर सुडाळ जावन आसा जाय रेतेरींत कित्याक कुटुंब एग्जाम जमले आमी घरा देवाच्या दुक्रमास कट करूंक बोंदेलांत इगर्ज ओपनिंग आसा ताका ताणें सांगलें तें जण उणो आसा कलमाडीन दिल्लें दुक्रमास कट करन आज आमी वेताना व्हरत जाय त्या खातीर तुमी जमल्यात कित्याक जमल्यात उंड वायन कितें करूं गो आं खावंक उंड वायन रुपांतर करूंक गो कोणाच्या कुडींत कोणाच्या कुडींत हां कुडींत क्रिस्ताच्या उंड वायन रुपांतर जाताना आमी कितें करूंक जाय आमी उंड हाडलाय आं हां न्ही ताच्या पयल्या आमी उंड हाडलाय कोणी म्हणटा उंड आनी वायन हाडलाय हाडूं नाय हांव हाडून आयला मस्त हाडून आयला जेजू सांगलां म्हजे कडेन जाय तो उंड आनी वायन हाडून आयला उंड आनी वायन कितें कोत्ताय आमचे तुमी आतां घेवन आयल्यात पळय तुमचे कश्ट तुमचे वळवळे तुमचे समस्या तुमचे पिडा हां तुमच्या मतींत आसा पळय धांवता पळय तें कितें काय म्हज्या जिवनांत इतलें रीण आसा इतलें आसा एकलो कालेक येवन म्हणा फादर कितलें रीण आसा फादर हांवें म्हळ्यार काल्याक रेतेरी गायल्या पळय रेतेरच्या एंडाक ती प्रॉब्लेम सांगोंक येता हांवें म्हळें कितें रेतेरी गायली सांगो ना मिसाच्या बलिदानान सांगो ना तुवें हांव काय सांगो ना फादर तर काल्याक घेत बसले तेन्ना चिंतून बसलो न्ही फादर तेन्ना चिंतून बसलो न्ही चिंतून बसोंक न्ही तें रुपांतर जावच्या कुडीन क्रिस्ताच्या तुजे कश्ट तुजे वळवळे दी ताका समर्पण म्हळ्यार तें तुवें कालसाणी उंड उखलता आसतना काले उखलताय तुका उखलूंक जायना आमची बॉडी बारी जड आसा न्ही गाली पडटा जाल्यार उखले येताले आमकां उखलूंक जायना त्या खातीर आमी कितें उखलचें आमचें तें कितें हाडलां म्हळ्यार तें कश्ट दूख थोडी थोडी संतोश कश्ट दूख म्हाका सांगायचें म्हणना देवा तुवें म्हाका कितलें बरें केलें हांव केलें म्हणटा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू वंडरफूल यू हॅव गिवन मे वॉट ए ग्रेट स्पिरीट म्हणटा हांव ग्रेट स्पिरीट जायते जाण म्हणजे आसा फादर तुमच्या भलायकेचें इल्लें पळोवन घे हांवें म्हळें भलायकेचें ताका सोडलां पुरा ताका सोडलां तूं कांय भियेनाका कितें कॅर करूंक आसा तो करता आनी म्हजें कितें इल्लें कॅर करूंक आसा तें हांव करता पूण देवाचें उद्दार परगट खर्च्याक देवा सांगात एक जावच्याक कितें आसा तें सगळें त्या खातीर हांवें म्हळें म्हजे थोडे कश्ट हाडून आयला म्हजे थोडे वळवळे हाडून आयला म्हजी इल्ली इल्ली ल्हानशी पिडा हाडून आयला ताच्या सांगात जायतीं जाणां सकाळीं म्हणा लागलीं आमी हॉस्पिटलाक वचोंक आसा फादर आमी हॉस्पिटलाक वता तें हाडून आयलो हां लागीं हाडून आयला इल्लें त्या खातीर क्रिस्तान म्हणलें आयकोनाय कश्ट तेले न्हू आनी वाजान वयतले न्हू खंय येयात म्हजे जर्सी येयात पळयात तें मिसाच्या बलिदानाचे अर्थ म्हळ्यार तें येया म्हजे सर्सी आमी जिंचे येया म्हळ्यार खंय आपल्याक हेणें मिसाच्या बलिदानाक आनी त्या बलिदानांत तुमी दिता आसतना कितें आतां रुपांतर करूंक कुडीन क्रिस्ताची कूड ती गायल्ली क्रिस्ताच्या कुडी जावन देवलें तें रगत आनी ताचें पिठो पिठो जावन उसळ्ळें तें मांस सगळे आमचे कश्ट हळू करूंक शकता पिडाक गूण करूंक शकता एक दोन पिडाक गूण करूं ना ती पिडा सोसूंक जाय जाल्यार आमकां त्राण दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हज्या भावान कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आमी कोणाचें जेवण 12:30 पात्रां म्हणटा पळय आतां तुमी कोणी जेवण जेवनासतना वचोंक नजो आमकां बेजार जाता तें जेवण न्ही 12:30 आज रांदून हाडली बाई ती म्हणा लागली फादर हांव रांदच्यान आसा रांद बरें 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 रांद म्हळ्यार थंय भितर गेलो आनी विचारलें कितें रांदताय मामा आज बरी एक इसवण हाडली आं रांद 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 पूण ताच्या पयलीं आमकां आनी एक व्हरतें कित्याक जेवणाक समेच्या खंयचें जेवण तें एवकरिस्टी बँक्वेट हें हांगाचें जेवण भोव गरजेचें मोगाचें न्हू हें जेवण आमी इतलें आपूण बायतारांक घटायन बरोवंक आमकां शकता भक्तीन उर्बेन आयल्या आमी जेवणा सोम्या जेजू थंय एकवट्या बांदान मोगाच्या
पूण आमच्या थंय तसलो मोगाचो बांद उपजलो जाल्यार आज हरी हरीने म्हणल्या बरें आमचो लोक मिसाक येतो आसुल्लो. आतां तुमी म्हणटात बसुल्ल्या कडेन पाद्राब आमकां सांगता येनांतल्यान सांगोंक जाता हे. तुमी सांगा वचून, तुमी आयल्यात न्हय वचून सांगा. कित्याक म्हळ्यार येनांतल्यान घरा घरा दोंग जाय जायते जाणां सांगता पूण सगळ्यांक सांगोंक जायना. मोगाचो बांद आमच्या थंय उपसा जाय. ओके एके दोळो तो मोग आमी एकामेका थंय पासारूंक आमकां अवकाश मेळा. एटलीस्ट म्हजो आनी म्हज्या सम्यसो मोग एक जाय. त्या खातीर आमी आयल्या. त्या खातीर म्हणटात एक मीस आमी भेटयल्यार बऱ्या तरान पवित्र तरान भेटयल्यार कितले कुरपा मेळटात काय गोताय. 70 आणि 7 कुरपा मेळटात काय. 70 आणि 7 77 तितले कुरपा मेळटात काय. कित्याक म्हळ्यार आमकां मिसाचे बलिदानाचे प्रामुख्यता कळीत आसा जाल्यार ते मिसाचे बलिदान कितले अपुरबाय तर आमी भेटय दिला. मात न्ही तातूंत एक कुरपा जावन आसा बऱ्या मोरणाची कुरपा. त्या देखून आमी चिंतलां जावंक पुरो. थोडी जाणां डेली मिसाक वता तांकां काम ना म्हण न्ही तांकां कळीत आसा त्या मिसाचे कितले महत्व. मिसाची सकत एक तांतले एक कुरपा भोव अपुरबायचे मोर्ण जायत्या प्रायस्तां लागीं हांव वता आनी तांकां मेळटा तांचे कडेन उलयता म्हणजे म्हाका फादर एक बरें मोर्ण दिवच्याक. पळया एक बरें मोर्ण दिवच्याक बरें मोरज जाय फादर. हांवें वय खंडीत जावं मोरनाक आमी आशेवचे न्हय. ह्या मोरनाक येवन म्हूण आमी सांगचें म्हणना पूण मोर्ण येता म्हूण भियोन कांय फायदो ना. मोरनाक आमी पूड करूंक तयार आसा जाय. पूड करूंक तयार आसा जाय. सम मोनिका कितें म्हणा लागल्यो गो ताई सम ऑगस्टिनाक म्हज्या पुता तूं बरो जालाय. तूं आतां आज एक बिसायब जालाय, याजाक जालाय, खानवडतर जालोय, बाप्टिजम घेतलोय आनी त्या दोरी इगज माथेक वापरपाय तरान तूं फाटीं आयलोय. आनी आज हांव मयली जाल्यार म्हजी कूड खंय जाय जाल्यार उडय पूण आल्तरी लागीं तूं मिसाचें बलिदान भेटयतना म्हजो उगडास काड. म्हजो उगडास काड. कितलें अपुरबायचीं उतरां म्हळ्यार मोगाचें न्हू. आनी ती म्हणा लागली म्हाका खंय जाल्यार उडयल्यार म्हजी कूड खाय करून पूण म्हजो आत्मा म्हळ्यार त्या खातीर तूं माग उडास काड. नोव्हेंबर म्हयनो जायते आमी चरिल्ले आल्मा खातीर मागोन आसा. तो आमचो उगडास आमी काडटा. जायते तांच्या खातीर आमी विनाती करता. आनी अशें आसतना मोनिकान म्हणलें उतरां आमच्या उगडासा काडया. तूं आल्तरी लागीं आसतना म्हज्या वर्त्या आत्म्याचो उगडास काड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. तर मगच्या भावना भयणीनो आमी ल्हानशें म्हणटा पळया हे मिसाचें बलिदान आमी आल्तारी भेटयता. वापरपाच्या नितळ आल्तारी आमी भेटयता. कोण भेटयता? याज्ञीक. याज्ञीक म्हळ्यार कोण? याजाक भेटयता. आनी तुमी कितें जावन आसात? तुमी त्या याजाकपणांत भागीदार जातात. खंय आमकां सांगलां पयलें पेद्रूचें पत्र 2रो अध्याय 9वी वळ. फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चॅप्टर 2 वर्स 9. पळया कितें म्हणा म्हणून तुमी आनी आमी सांगाता जावन तें भेटयत आसतना कितें जाता म्हणल्यार तुमी पळया. फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर चॅप्टर 2 वर्स 9. पूण तुमी विंचून काडलेली परसा. यू आर द चोजन जनरेशन, रॉयल याजक वर्ग. पळया रॉयल प्रिस्टहूड. तुमी एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक. देवान आपलेंच राज करून घेतलेलो तो दायज करून घेतलेलो तो लोक. काळा कदान आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुमी गजयतात म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यांत. आदी तुमी एक परसा न्हय आसल्यात पूण आतां तुमी देवाची परसा जाल्यात. आदी तुमी काकूस सोडूंक नातली पूण आतां तुमकां काकूत मेळ्ळ्या. पळया कळ्ळें तुमी चोर विंचून काडलेली परसा. त्या खातीर हांव म्हळें कळ्ळें भोव वापरपाचें बाग आमचें सांगात आसचें सांगात येवचें एक कुटुंब जावचें एकच देव मंदिरांत आमी एका कुटुंबांत मोगाच्या बांदांत एकवटचें. रॉयल प्रिस्टहूड तुमकांय तेंचो याजकपण फावो जालां. बॅप्टिजमांत तुमकां तें याजकपण मेळ्ळां. एका याजकाक तें मेळ्ळां बॅप्टिजमांत मात न्ही ताका त्या माकोवणेंत ताका मेळ्ळां. मिनिस्ट्रियल प्रिस्टहूड म्हणटा. मिनिस्टेरियल प्रिस्टहूड म्हळ्यार एक याजक जावन त्या मिसाचें बलिदान तो जेजूच्या जाग्यार रावन भेटयता.
आणि तुम्ही त्याच वर्गाची रायाळ कुळी म्हणल्या बरे तुम्ही याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपल्यान दायज करून घेतलेलो लोक तुम्ही त्या खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटत आसतना याजक एकलो जेजूच्या जाग्यार रावून भेटयता तर तुम्ही कोणाच्या जाग्यार आसात कोणाच्या जाग्यार आसात रॉयल प्रिस्टहूड त्याच्या सांगता कोण आसले जेजू सांगता ताणें निमाणें जेवण जेवताना सीस आसले 12 जाण सीसाचे सांगता आसले आणि ते सीस त्याच्या त्या जेवणांत वांटेली जाल्ले आणि आज तुम्ही ह्या मिसाच्या बलिदानान याजका सांगता तुम्ही भागीदार जाता आसतना तुम्ही जावन आसात रॉयल प्रिस्टहूड रायाळ कुळी रायाळ याजकी वर्ग तुम्ही त्या देखून आमी म्हणटा याजक जेजूच्या जाग्यार त्याच आल्तारीर मिसाचें बलिदान भेटयतना तुम्ही त्याच याजका सांगता एक जावन ते मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या खातीर आमी केदाळ्या म्हणटा मिसाक येता आसतना भोव आपुरबायतना पवित्रतायेन येवंक जाय मिसाक येता आसतना खरी तयारी करून येवंक जाय मिसाक येता आसतना वेळार येवंक जाय कित्याक एक कुटुंब जावन आमी भेटयता आसतना एका वर्गाची आमी जाता सांग बरें याजकाक 2 याजकपणाचे ते गुर्त आसात पूण तुमकांय त्याच याजकपणान वांटेली केला त्याच देवान त्याच सोम्यान ताच्या त्या वर्त्या जेवणा दोरी कशें सीस ताचे रायाळ वर्गांत एक जाल्ले आनी याजक जेजू सांगता एक जावन तें बलिदान भेटयलें त्याच प्रमाणे तुमी त्याच बलिदानांत एक जावन आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी उबी रावया मोगाच्या न्हू ये 40 जेजू तुजें नांव म्हज्या वोंटाचेर जेजू तुजें पेज नंबर 24 त्या देखून जेजू म्हणलें तें नांव केदाळ आमी काडलें जाल्यार खंडीत जावन आपुरबायतरान दुसरें शब्द आमच्या थंय येवचे नाकात कितेंच वायट येवंकूच येवचें ना कित्याक म्हळ्यार जेजू जेजू म्हणटाना तेच शब्द मागीर येतात मोगाच्या न्हू कित्याक म्हळ्यार हांव पयलें ते इतल्या एक जेजूच्या वर्त्या मोगार नातलो आज खंय वचोन चलोवन दी रावोन दी ड्रायव्हिंग करून हर एका घडये तेंच म्हज्या मतींत आसा तेच शब्द म्हज्या तोंडांत येतात त्या खातीर हांव म्हणटा हर एक घडी आमी मागणें जाय म्हण त्या देखून जेजू म्हणलें नांव घट्ट काडा त्या तसो ट्यून तुमकां कळीत आसा जाल्यार गव्या कळीत ना जाल्यार घेया जेजू म्हणलें नांव काडिनासतना राव नाकात तुझे नाव मोच्या ओठांचे जेसू तुझे नाव मोच्या पावलांचे जेसू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सदा मोजेत जेसू तुझे नाव मोच्या ओठांचे जेसू तुझे नाव मोच्या पावलांचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सदा मोचेत जेजू तुझे नाव उठता बसताना जेजू तुझे नाव खाता जेवताना जेजू तुझे नाव विषय घेताना जेजू सदा मोजेत जेजू तुझे नाव उठता बसताना जेजू तुझे नाव खाता जेवताना जेजू तुझे नाव विषय घेताना जेजू सदा मोचेता तुझे नाव मोच्या कामानी जेसू तुझे नाव मोच्या कष्टानी जेसू तुझे नाव सुखा दुःखानी जेजू सदा मोजेत जेजू तुझे नाव मोच्या कामानी जेजू तुझे नाव मोच्या कष्टानी जेजू तुझे नाव सुखा दुःखानी जेजू सदा मोजेता
तुझे नाव मोच्या भुरग्यापणा, जेजू तुझे नाव मोच्या नेणट्यापणा, जेजू तुझे नाव मोच्या संत्यापणा, जेजू सदा मोजेता. जेजू तुझे नाव मोच्या भुरग्यापणा, जेजू तुझे नाव मोच्या नेणट्यापणा, जेजू तुझे नाव मोच्या संत्यापणा, जेजू सदा मोजेता. जेजू तुझे नाव मोच्या बोगनानी, जेजू तुझे नाव मोच्या ओढण्यानी, जेजू तुझे नाव मोच्या ताळण्यानी, जेजू सदा मोजेता. जेजू तुझे नाव मोच्या बोगनानी, जेजू तुझे नाव मोच्या ओढण्यानी, जेजू तुझे नाव मोच्या ताळण्यानी, जेजू सदा मोजेता. जेजू तुझे नाव मोच्या ओठाचे, जेजू तुझे नाव मोच्या ओठाचे, जेजू तुझे नाव मोच्या पावलाचे, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेजू सदा मोजेता. जेजू सदा मोजेता, जेजू सदा मोजेता. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 जेजू माझ्या काळजात, माझ्या मनात, माझ्या जीवनात देवताने टापणा, माझ्या भुरग्यापणा, माझ्या संध्यापणा, जेजू माझ्या सगळ्या जीवितांत, जेजू अवकाद जेवताना, निघताना, उठताना, हांव चलताना, जेजू तुझे नाव, तुझ्या वरत्या पवित्रपण माझ्या जीवनात जावनी सम्या, जेजू तुझ्या वरत्या कामाने, माझ्या वरत्या कार्याने, माझ्या आडियका शिराशिराने, माझ्या वरत्या खातीत, माझ्या मासांत, माझ्या हाडांत, सगळे तुझ्या जीवन जावन सम्या, एवढी समाधी पाहतो माझ्या काळजाने असताना, सगळे बरेपण माझ्या ते जावन सम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. बसया मोगाच्या बसया. आता आमी पळोवचें एवकरिस्त मारिपात कितें जाता. समेच्या जेवणांत आमी भागीदार जाता आसतना आमी आमची लालाण पदकां बोगसूंक शकतात. त्या खातीर आमी दाळे म्हणटा, आमची पदकां बोगसून सर पद्दता देव आमची काकूत करून आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो म्हूण यासाक म्हणटा. आनी ताका कारण इतलेंच सगळीं आमची लालाण पदकां बोगसोवच्या खातीर खुमगा सेवल्यावर कितें जाता, आमची पदकां बोगसतात, व्हड व्हड पदकां, आनी आमी खूब सारें तें करता. लालाण लालाण नेंडी नेंडी लालाणशी पदकां आमी करनत आसता. आनी पदक करनासतना राव कितें जाता म्हळ्यार उलयलां त्या विशयान पूण आमी थोडे पदकां जर पडोन आसतना ती पदकां बोगसोवच्या खातीर आमी एवकरिस्ताच्या सक्रामेंत वता. त्या खातीर हांवें जायत्या तरणाट्यांक म्हणचें आसा, वसा रावा, जस्ट वचून रावा. वळखलो तरणाट्याचे आवय आनी बापूय म्हळ्यार तो मिसाक तो वचना बाद, आमकां खालें सांगचें म्हण कळीत ना. तो म्हाका बरो वळखता आनी आमच्या इस्कालांत आसलो. ताका हांवें म्हळें, वच भुरग्या कित्याक वचना हांवें, देवान म्हाका दिवना, खालें दिवना, सगळें दिलां तुका. सविस्तार करून पार्ट बाय पार्ट ताका सांगलें कशें देवान ताका दिलां. ह्या वेळार जायत फादर म्हाका मॅसेज घाली जे म्हळ्यार हांवें घाली ताणें म्हाका विदीन 2 days ताणें मॅसेज घाली म्हाका. वेंट फॉर मास हर एका हप्त्याक म्हाका केदाळा 1 दीस, हप्त्यान 1 दीस म्हण देव म्हाका कांय सांगचें म्हण कळ्ळें. तुवें कांय सांगनाका, तूं वचून राव थंय, पुरो राव, भितर वचून राव, तितलेंच पुरो. ती कुरपा तुका मेळटली खंडीत जावं. कुरपा मेळटा ताका तो म्हणा लागलो. मागीर म्हजे उपरांतल्या दिसांनी ताजे मॅसेज पळयत तो म्हणा लागलो, हांव गेलो बऱ्याताना मिसाच्या बलिदानांत हांव रावलो. तितलेंच पुरो म्हळ्यार हांवें. यू स्टँड देर एंड जीजस विल लूक एट यू. तो पळयता तुका. त्या देखून म्हजी पदकां जात, त्या देखून ती बोगसोनात म्हूण
आमी थोडे थोडे रिग्रेट करचे आसा जायत्या जाणांनी आतां प्रायस्तान येवचे आफ्टर 75 तांणी म्हणजे म्हजी पातकां बगसून कोणा फादर आदली म्हणल्यार तुका टापेक उलोवंक ना जाल्यार म्हाका सांग हांव कितलेंय उलयतां तुज्या कडेन बगसून म्हण आमी चिंतून मिसाच्या बलिदाना वचून बगीदार जायनासतना म्हजे इतलें आसचें सुखी धाडतें त्या खातीर आमच्या जायते जाणां मिसाक येना आनी कित्याक म्हळ्यार त्या मिसाची रूस तांणी साकोना आनी एटलिस्ट साकच्या खातीर ती मिसाच्या बागलांत पयस रावली तर परमनंटली पयस रावतात कित्याक मागीर ती उरपा आसना जेवण तेंत जाय आज वचनाका आज तें आसा फाल्यां वचनाका तें आसा मुखाचे न्हू वच जाय मिसाक आमच्या वडिलांनी आमकां कशें शिकयलां त्याच प्रमाणे तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकत जाय वच ये तुमी गेल्या जाल्यार ती येतालींच त्या देखून मदर तेरेसा कितें म्हणटाली गोताय तुमकां मदर तेरेसा कलकत्तांत तिचे सिस्टरां जायते कामाक वचून येतालीं खंय कामाक वचून रातीर येता आसतना थोडी थोडी 9 जाता थोडी थोडी 10 जातालीं तें जाल्यार 1 घंटो तांणी वचून सक्रामेंता मुखार बसोंक आसलें सकाळीं हर एकल्यानी त्या सकाळच्या मिसांत बागीदार जावंक आसलें एकलो ह्या जाग म्हणा लागलो काय मदर तेरेसाक तुका दिसता न्हय मदर तुजी सिस्टर कितलें काम करतात तें पावना गी तें काम करतात पावना गी मदर म्हणा लागली काय फादर 1 घंटो ती क्रिस्त सांगाता ना जाल्यार ताणें करचें काम बिझनेस जाता म्हणा लागली ताणें करचें काम तें बिझनेस जाता सेवा न्ही सेवा जायना आनी ताणें तें काम संपूर्ण तर हर एका दिसा करच्या खातीर कितें जाय हर एका दिसा करच्या खातीर तांकां पावर जाय पावर तांचे थंय सकत जाय ती सकत उपसोवच्या खातीर ताणें सुम्या मुखार वचून सुम्या सांगात आसचें थोडी थोडी न्हीद होगी पुरो मातर एक दीस सेसन जाली खंय मातर तेरेसा गेली खंय सक्रामेंता मुखार वता इतली पुरा सण जाली थंय ती न्हिदली खंय आनी एकलो ह्या जाग तेंच्या कोव्यांतान केदाळे ह्या जाग घेवनूच आसताले आनी ते ह्या जागा म्हणे माजराक उठो मादाक वचोन रुमान न्हिदा न्हय खाटल्यार न्हिदा कित्याक हांगा न्हीद जाय तुमकां पुरा सण जाली म्हण कळना न्हय जेजू कळना न्हय म्हणा लागली खंय फादर म्हाका पुरा सण जाली म्हणून तुमकां आनी म्हाका कळटा जेजूकी कळटा पूण म्हजो जेजू हांव केदाळे येता म्हणा राखोवन आसता त्या देखून हांव हांगा येवन न्हिदलें जाल्यार तो म्हाका पळयता त्या खातीर हांव आयल्या तो राखता म्हाका पळया तो राखता ते एक मनोभाव आमचे ते आसा वच जाय हर एका मिसाच्या बलिदानाक हांव आसा जाय म्हणल्यार देखून त्या खातीर म्हणी आमी वचोंकूच जाय आनी क्रमेण ती उरपा आमच्या थंय उप जाता मोगाचें न्हू त्या देखून एवकरिस्त जावन आसा पातकां बगसून मात्र न्ही भलायकेचो सक्रमेंट हिलिंग सक्रमेंट फकत कुमसार आनी अनॉयंटींग ऑफ द सीक भिडसांची मागणी मात न्ही एवकरिस्त हिलिंग सक्रमेंट त्या खातीर आमी जायते मागता म्हळ्यार भलायके खातीर आमी मागता म्हणटा भलायके खातीर आमी मागचें जावन आसा तें मागता आसतना आमकां तें भलायकी मेळटा मात्र न्ही एवकरिस्त तरी आमी भलायकी आपणावंक शकता कितलेशेच जाणांचे मिराकल्स जाल्यात मिराकल्स एवकरिस्तान कित्याक हांवें म्हणल्या प्रमाणे आमी काणकोण आयले आमची पिडा आमी काणकोण आयले आमचे कश्ट आमी काणकोण आमचे समस्या ते सगळे आज आमी तेच जावन आसा आमचो उणो आनी वायन तें आमी सम्या समर्पीत करचें तें ताणें रुपांतर करून आमकां दिवचें जावन आसा त्या देखून ना पावत त्या बरी आमी थोडे बडी कुमगार घेतलो जाल्यार आमकां गुन्यांवकार ताणें करूं ना आमकां गुन्यांवकार ताणें करूं ना देवान आमकां बोवा पुरबायतानाच्या खाकुतीन लाग्या पयलां लाग्या पण आमकां ताणें घेतलां त्या खातीरच आमी मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या मोगान पात्र घेवंक जाय मिसाक वेताना संतोशान आमी येवंक जाय बावल्ले मुस्कड एक आज आमकां कितें पनिशमेंट दिल्ल्या बरें येवचें न्ही व्हडा संतोशान उरपेन येवंक जाय त्या खातीर आमी म्हणटा टायमार या म्हणटा त्या खातीर टायमार या म्हणटा आनी एक ह्या जाग म्हणटा एका स्त्रियेन ताका विचारलें तूं संपूर्ण तरान जेजू बरी ह्या एवकरिस्त सेवल्ल्या उपरांत एवकरिस्तान जेजू सेवल्ल्या उपरांत तूं जेजू बरी जाला की तो म्हणा लागलो आतां आसल्या परिस्थितीन हांव जेजू बरी जावना म्हणा लागलो तो जाल्यार जेजू बरी जावच्याक हांव प्रयत्न करना तो एवकरिस्त तो कुमगार हांव सेवता तें जेजूची कूड आनी रगत हांव सेवता ताचे बरी जावच्या प्रयत्न करना आसा हांव जावना आज तुवें म्हाका विचारलें तूं जेजू बरी जाला की जेजूक सेवन म्हणी जाल्यार ना एट दीस कंडिशन आय नॉट बिकम बट आय एम ट्रायंग टू बिकम तें जावन आसा आमचें त्या देखून आमी म्हणूंक पुरो थोडे
बलिदानापैकी श्रेष्ठ बलिदान एवकारिस्ताचें बलिदान त्या देखून एवकारिस्ता गेल्या पुरो उरले आमी कांय करचें म्हणा थोड्यान म्हणच्या कोंपरेच्या आयतारा सांजेर मीस आले न्ही फादर त्या खातीर आमी गेले फादर मागीर मागिल्लें ना मागणें एवकारिस्ताचें शिखर चडच्याक आदार आमची दैनंदीन मागणी कितें आमी बायबल रिडींग करता दैनंदीन मागणी करता ते सक्कड एवकारिस्ताचे शिखराक आमी चडच्याक आनी एवकारिस्ताचे बळ आमच्या थंय बळवंत तरान वचच्याक त्या एवकारिस्ताचे बलिदानाचे बळ आमी सागच्याक आमकां तें भागीदार जावन आसा त्या खातीर एवकारिस्तांत 2 पार्ट आसात एक तेच निमाण्या ब्रेस्तारा राती सोम्यान घडलो तो एवकारिस्ताचे बलिदान ह्या निमाण्या जेवणार आपणाक मोड दिले ताणें फकत सपरेट करून दिलें कूड आनी रगत ते सपरेट करून दिलें कित्याक म्हळ्यार ताचो 2 पार्ट एक पार्ट कालवारीचो एक पार्ट हांगा जेवण जावन दिलें तेंच जेवण लोकां खातीर लोकांच्या पातका खातीर मोडन त्या रक्ता द्वारे आमची पातकां ताणें धुवन काडली त्या देखून तें आमी समजून घेवचें आनी तातूंत आनी एक पार्ट इनवॉल्व आसा आमच्या मिसाच्या बलिदानान कितें म्हणटा ह्या जाग वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा शांतीन धाडटा म्हळ्यार आमी मिसाचें बलिदान हांगा भेटयले उपरांत त्या मिसाच्या बलिदानाचो फळ जावन आसा भायर वचून आमी यथेश्ट फळ दिवचो त्या देखून आमकां तें आमी केदाळे प्रॅक्टीस करिनातल्या देखून मिसाचें बलिदान थोडे फावटी आमकां ट्राय म्हण बघता फकत एक नामके वाचते आयत आसून बागेन बडी सांबाळ म्हणल्या खातीर आमी वेचे म्हण चिंता एक बडी एका कॉवेंताक एका मानेस्तान कोण तो मानेस्त तस अमेरिकाचो प्रेसिडेंट ताणें पयलें आदल्या प्रेसिडेंटान अब्राहम लिंकनान ताणें फोन केलें गे कोवेंताक सिस्टरान काडलें एक ते आसली एकली सांदो सिस्टर आयली काडलें ताणें विचारलें वॉट टायम डज द मास बिगिन्स म्हळ्यार मिस वॉट टायम डज द सर्वीस बिगिन्स म्हण विचारलें मास न्ही सर्वीस बिगिन्स तिणें काडलें उतरां म्हळ्यार गे द सर्वीस बिगिन्स एज सून एज द मास एंड्स तुजी सेवा मिसाचें बलिदान संपतनाच आराम जाता हाका कितें म्हूण कळीत जावना ताणें विचारलें कितल्या वेळाक मिसाचें बलिदान आराम जाता आनी तो धांवलो ताबडतोब ताका समजोना कालें जाल्यार तिणें तितलें सांगलें आनी फोन दवरलें वो आपल्या कार काडून धांवलो आनी वेता आसा मीस सुरू जाला मिसाच्या बलिदानाक भागीदार जालो उपरांत वचून कॉलिंग बेल थांबलें आनी सुपिरियराक आपयलें गे सुपिरियर म्हणलें गे हांवें तुमच्या कोवेंताक एक कॉल केल्लो वॉट टायम डज द सर्वीस बिगीन म्हूण आनी तुमच्या सिस्टरान अशें म्हळें त्या देखून हांव येताना लेट जालो म्हाका कळीत जावना कित्याक अशें म्हळें आनी सिस्टराक कळीत नासलें तिणें इमिडियटली मॅसेज धाडली कोण ती त्या टायमार पार्लर इंचार्ज जाली ती सिस्टर आयली आनी कितें जालें तुवें अशें म्हळें गे अब्राहम लिंकनाक वय हांवें तशें म्हळें कितें जालें तातूं सूख ना ताका टायम सांगूना गे ताणें म्हाका कितें विचारलें वॉट टायम डज द सर्वीस बिगिन्स तुजी सेवा केदाळा आराम जाता म्हणून ताणें विचारलें ताका म्हळें सेवा आराम जावची मिसाचें बलिदान सांपले उपरांत त्या देखून आमी हांगा जावन भायर वतानाच आमची सेवा आराम जाता त्या खातीर आमी जायते फटी तुमकां म्हणटा हांव मिसाचें बलिदान जाल्ले उपरांत अनावश्यक नाका जाल्ल्या गोश्टींत तुमी इनवॉल्व जायनाकात नाका जाल्ल्या उलोवण्यांत तुमी इनवॉल्व जायनाकात ते स्पिरीट तुमचे थंय वळोवन दी आनी ते सर्वीस मुखार वचोन दी म्हणल्या खातीर आमी आपर बायतारा मिसाच्या बलिदानाचो रूस सागच्या खातीर आमी ते भेटोवचें जावन आसा आनी ते भेटयले देखून कितें जाता मोगाच्या भावनांनी भेटेनो आमच्या थंय सगत वाडटा आमच्या थंय नवी सगत वाडटा पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागोवन घेता म्हळें त्या देखून पवित्र आत्मो आमच्या थंय काम करता आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची एकवट पवित्र तिंडाचो एकवट आमच्या थंय वाडटा आनी परतून याजाक म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प दिता देव बाप्पा मानता तसलें जावं म्हूण मागात पळया म्हजें आनी तुमचें बलिदान त्या देखून ह्या जाग मात्र न्हय तुमी त्याच प्रमाणे त्या खातीर आमी म्हणटा ह्या जागान मात टायमार आयला पावना एक दोळे ह्या जागांक आयलो ताका कितेंय जालें मोद्या मोद्या फोन आयलें तो वचोन थंय उलयत जाल्यार तुमी वगे रावता ते हो घाल्या हाका 14 इयर्स दिवन आसता तरबेती सीदा वेतात दिसपा लागीं त्याच प्रमाणे तुमी कित्याक वेळार येतात कित्याक वेळ करून येतात कित्याक बरें डिस्पोजिशन ना फोन आयले कित्याक भायर वतात ह्या जाग्यार सांगात तुमी
म्हजे आनी तुमचें बलिदान एकल्याचें न्ही. सर पद्दत देव बाबा म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. सगळ्यांनी आमी एका काळजाचें एका मनाचें जायचें जाल्यार तें मागीर आमी म्हणटा आमी मिसाक वचोन आमकां कितें मेळ्ळें. त्या देखून आमच्या मिसाच्या बलिदानाची सगत आमी रूस आमी साकोन घेवन हांव मागीर भावनान बीन ट्रिनिटी सेंटर स्कुलांत आसतना साहित्य मिसाक वतालो. त्या दाडा म्हणचे आसले केदाळ चिक्कोडी इस्कालांत आसतना मिसां मेळांतली चड थंय क्रिस्ती लोक उणो आसलो एक एक मीस मेळटालें काय अप्रुपार. पूण आमचे डेली मीस भेटतालो. हांगा आयले जालो कोंप्रेस आयता सांजेर आसतलो थोडे एवकरीसा पुरशां आसतलो थंयसर कितले कितले मिसां एका दिसाक 3 मिसां म्हळ्यार बरें आसतालें. एकलो याजाक म्हाका म्हणा लागलो काले मिसां धांवताय रे इतलें पुरा सण जायना. हांव म्हळें फादर मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या देखून पुरा सण जावची न्ही सकत मेळची. मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या देखून आज मोगाच्या भावना मेळून आमच्या सणांना फ्रायरींत जायती देवसां सणांतोंचे पाद्रीबेचे दैविकाकुचे देवसां आसल्या देखून थोडे 2-3 4 मिसां आसतात. आनी मिसां भेटयत आसतना तो व्हरतो हुरूप व्हरती उर्बा देवा तुवें म्हाका दिला हे व्हरतें भाग. हांवें केदाळें म्हणोना कित्याक हांवें एकल्यानूच करीत जाय उरले आमच्या प्रायरीन सादारण मिसां भेटोवंक म्हळ्यार एक्टीव पात्रां 8 जाण आसात. हांवें केदाळें ताका सांगून तुमी कित्याक भेटयनात. तांणी एक भेटोवन जालें जाल्यार आनी कित्याक तूं भेटयना म्हूण हांवें केदाळी विचारूना. हांवें म्हळें देवान म्हाका दिल्लें तें व्हरतें भाग हे भाग म्हाका ताणें दिलां जाल्यार देवा तुका आर्गां कितले मिसां भेटोवची कितलें आराधन करचें हे भाग तुवें म्हाका दिलां जाल्यार म्हाका भोव खुशी. सण आनी चड मापान उरपेन हांव करता. एक दीस हांव म्हणना कित्याक हांव एकल्यानूच करूं जाय इतले याजाक आसात. म्हजे बान आनी बेडून ते तुका भाग मेळ्ळा भागीदार आसा घे. इतले वर्सां तें आमकां कळीत ना. आमचें अपॉयंटमेंट कित्याक एका जाग्यार दिलें आसता तितलें दिलें आसता एके फुटी पडटा आसतना 100 मिसां भेटोवंक आसतालीं. आतां तुमी लेख घाली नाकात पात्राबान कितलें स्टायपंड घेतलें म्हूण स्टायपंडा खातीर हांव केदाळें मीस भेटोवना आनी की भेटयना. एक दिसी म्हज्या स्टायपंडाचे मीस म्हणा हांव येदोळी लेखूना. म्हाका मीस म्हळ्यार स्टायपंडा खातीर न्ही मीस म्हळ्यार जेजू खातीर एक जावचें जेजूची सकत घेवची जेच्या वर त्या मोगान जेवचें. त्या खातीर हांव केदाळ म्हणटालो मिसाचें बलिदान म्हणटा आसतना भोव अपुर्बायतारान अपुर्बायची मुस्तायकीन वचोंक आसा. त्या देखून केदाळ म्हणटालो नो नेग्लिजन्स फॉर दॅट. म्हजे भावना भेटून आमच्या जिवनांत आमी जायतो म्हत्व दिवंक जाय. मदर थेरेसा म्हणटाली जी कितें तुजें मिसाच्या बलिदानान तूं भेटयताय तें सोमींत भेटयता. जें कितें मिसाच्या बलिदानांत तूं देवरा खातीर मागताय तें सोमींत खाण घेता. आनी जें कितें तूं मिसाच्या बलिदानांत तुका तुजे खातीर मागताय तें सोमी तुका दिता. फिलिपियन्स तांकां बरयल्लें पत्रांत कितें म्हणटा पळय 4 अध्याय 13वी वळो. म्हाका बोळ दिवच्या सवय हांवें सगळी करूंक शकता. म्हाका बोळ दिवचो सोमी ताचे सांगत हांव सगळें करूंक शकता. त्या देखून मोटव्यान हांव एक 5 भाग दिता. थोडे हांवें स्कीप केलां कित्याक टायम म्हणून आसा. मोटव्यान मिसाचे 5 भाग हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयलो जावन आसा प्रवेश गीत. त्या प्रवेश गिताक आमी आसा जाय. थोड्यांनी आमी चिंतलें केदाळे गेला जाता खंय केपटी बस चुकलें या कितें चडवणें घडलें त्या दाडा आमी वेळार आयल्या वेळ जालो म्हणून रिग्रेट करचें नाका. पूण सद्दां आमी तें वेळेचे एक सवय करून घेवन नजो. त्या देखून प्रवेश गीत जावन आसा मिसाच्या बलिदानांत आमी रिकचें सांगता सोम्या सांगता. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 13 वर्स 13 आमकां पळोवंक मेळटा अपुर्बायतारान सोम्या सांगता आमी आसोंक जाय. आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आमी वळखून घेवच्याक ताचे सांगता आमी आसोंक जाय. 3 रातीक आमी नामान करचें जावन आसा. प्रार्थना म्हणटा आसतना तुमचे ते सामान हाडचें जावन आसात. ह्या साकान मात्र न्ही ह्या साकान म्हणटा आसतना अरे एके मागणें तुमी म्हणोंक आसा तर तुमी म्हणोंक आसात आमकां वोट दिवची आसली. वोट दी खातीर न्ही तुमी म्हणचें जावन आसा. तुमी म्हणटात तुमकां तें कळीत ना. कित्याक हर एक ह्या साकान मागणें म्हणले उपरांत तुमी कितें म्हणटात आमेन म्हणा. तें आमेन म्हळ्यार कितें तशेंच जावं दी ताची खुशी जावं दी. बी एज इट बी. पळया तुमी म्हणचें जावन आसा तें मागणें थोडीं जाणां म्हणटा. थोड्यांक वता आसा तें पाद्रा म्हणटा आसतना म्हजे थोडे आमी ते ल्हानशे ग्रुपांनी वता आसतना सगळी मागणी तांकां वता आसात.
त्या देखून हांवें म्हणचें मिसाचें बलिदान म्हळ्यार तें एक जावन आमी मागचें. तुमी म्हणचें आमे न्ही फादर सांगता ह्या जाका सांगता एक जावन तुमी म्हणचें जावन आसा. त्या खातीर किर्तनकार असो म्हणटा म्हळ्यार म्हज्या अभिशिक्तांक हात लाय नाका. किर्तन 105:15 15वी ओळ आमकां अशें म्हणटा म्हज्या अभिशिक्तांक हात लाय नाका, म्हज्या प्रवाद्यांक कांय वायट करिनाका. त्या खातीर चड उणें घडल्यार ह्या जाका खातीर नामान मरे माग माग ताच्या खातीर माग. केन्नाच उलोवंक वचनाका कित्याक तें बरें न्ही. आनी हांवच म्हज्या जिवनांत खंयच्याय ह्या जागे विशयी कोणें उलयलें जाल्यार तांकां तीच दिता एक उलोवनूच आसा हांव तें जागो खाली करता. कित्याक म्हळ्यार हांव ताजेल्यान बगिदा जावचो ना. ह्या जाग मागलोलो, ह्या जागाक विंचल्लें, ह्या जाग्यार देवान दापयल्लें, सगळ्यांक कितें भाग मेळना म्हाकाचें न्हू. जांग बरो विकनेस आसात, जांग बरो चुकोवन पडटात, माग ताचे खातीर जाता. टेम्पटेशन वंदवणे सगळ्यांक आसात, सगळे कितलें आसा म्हण हांव सांगना. दीस वता वता आमी नितळ निर्मळ जावन सम्या सांगता वचच्या खातीर आमी एक जावनच्या आमकां आपणे दिला. ह्या जाग जावन दी लायक जावन दी. आमी सगळीं सम्याच्या वर्त्या मोगांत एक इंडस्ट्री आयिल्ली तिच्या खातीर माथ्यार हात धरून माग म्हणा लागलें. मागलें मागीर म्हाका 2 रुपये दी लागली. ती 2 रुपये ते आमच्या पट्टांत मस्त दुबळी येतात. आनी अशें आसा ते 2 रुपये स्विकार केले आनी म्हळें ही व्हडली काणी. आनी कितें म्हणा लागली वताय ती तुमकां तुमी म्हजे खातीर मागल्या देव बरें करूं. हांव तुमच्या खातीर मागतां. एक इंडस्ट्री भारी खुशी जाली म्हाका. थँक्यू सो मच. धन्यवाद कळूं म्हळ्यार तूं म्हजे खातीर मागोंक म्हळ्यार कसलें एक वर्तें पण पळय तिचें न्ही. दुसरें जावन आसा म्हाका मिसाचें बलिदानाचो दुसरो भाग देवाचें उतर. त्या देखून थोडीं जाणां आमी कितें करता सरमाव जाताना देवाचें उतर म्हणटा आसतना भायर वचून बसता. आमच्या पिरगेचेर एक गांठीचें तोर आसलें. त्या गांठीचें तोर हावसफूल सरमावा वेळार जायते जाण थंय वचून बसचे. सरमाव जालो म्हणटा आसतना व्हडले व्हडले मनीस आसते. देवाची कृपा देवान आमच्या रागार जावना कोणी आकार आमकां करूं ना जाल्यार आमी तें करचें सारकें न्हय. भोव देवाच्या उतराची परगटणी जाता आसतना तें भागीदारपण जावचें ना जाल्यार मीस कंप्लीट जायना. आनी त्या देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा हर एका देवाची उतराची परगटणी मोठ्यान तुमी करा म्हण तो आमकां ताकीद दिता. तिसरें जावन आसा एवकारिस्त संभ्रम. उण्याक पळयतात, कालसीक पळयतात. जेजू कश्टता म्हाका वयर उबारतना हांव तुमकां पवित्र करतालो. म्हाका वयर उबारतना हांव तुमकां पवित्र करतालो. म्हज्या रक्ता मासांत तुमी एक जाया. म्हज्या रक्ता मासांत तुमचें बदलावण हांव करतालो म्हणटा. त्या देखून तुमचे कितेंय कश्ट आसा व्हडले आसात मोगाचे न्हू सगळे त्या कळसीन आनी उण्यात घाला. पाद्र पियो ते उखूल धरता आसतना 500 घंटे म्हणल्या पर्यंत तो वयर उखूल धरतालो खंय कॉन्सेक्रेटांत जेजूक. आनी अशें आसतना लोक ताकाच पळयतालो खंय आनी त्याचो उण्या पळोवन लोक रडतालो, हारियारीनी रडतालो, दुखां गळयतालो, सगळ्यांची पातकां बगसतालीं आनी थंय अजब घडतालें. पाद्र एक एकल्या वचोन मेळोंक ताका जायना कित्याक म्हळ्यार हारियारीन लोक येतालो तेच्या मिसाक. आनी अशें आसतना तो वयर पळोवन मिसाच्या बलिदान कॉन्सेक्रेटार आसतना लोक त्या उण्याक आनी वायनाक पळोवन त्या जेची कूड आनी रगत बदलावण जावचें तांच्या जिवनांत बदलावण जातालें. कित्याक तितलें उर्बेन ती येताली. फांत्यार म्हणल्यार बरी येताली. थोडे फुडले दिसा ती येवन कोपेलाच्या भायर न्हिदोन आसताली आनी पाद्र पियोन दारां पयलें उगडची आसली खंय आनी उगडटा सगळीं भितर येतालीं. म्हळ्यार तितले एक उमेद तांचे थंय आसली, तितलो बावट तांचे थंय आसलो. तशें जाल्यार बावटाच्या वर्त्या मोगान ती वता आसतना जेजूक वयर उखलता आसतना हांव तुका पवित्र करतालो म्हणलें उतरां त्या पाद्र पियोच्या वर्त्या मिसाच्या बलिदानांत संपूर्ण जातालीं. आनी त्या खातीर पाद्र पियो मिसाचो वर्तो एक पात्रोण म्हणल्यार बरें आसलो. मिसाचें बलिदान ताका श्रेश्ठ जावन आसलें. आनी त्या खातीर ते म्हणटा एकली स्त्री म्हणटा म्हाका कितें करचें म्हण कळीत नासलें फादर. म्हजो दादलो इतलो पियेतालो की घरांत इतले घडामोडी जाताली न्हीद नासलो. हांव गेलें त्या मिसाच्या बलिदानांत हर एक दिसा ताका कालसीन घालें फादर. कशें ताणें सोरो सोडला म्हण म्हाका कळीत ना फादर. पळया बदलावण जाता. आमी ताच्या बदलाक मेळ्ळ्या सांगता तो तसो करता हें अशें करता ताची जिणी तशी हाची जिणी तशी. घाल हांगा सांग सोम्याक सोमी कसली बदलावण करता पळया. आनी त्या प्रमाणे तो जाता आसतना आमचें सगळें पिडा तुमची पिडा किडनी प्रॉब्लेम आल्सर प्रॉब्लेम घाला तातूंत त्याच जेजू वरवीं तें सगळें संपता. डेलिव्हरन्स जाता त्याच जेजूरीन त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय आमी एकवटान रावता आसतना बदलावण आमचें जाता. चवथें जावं सुटके खातीर मागणें आमच्या बापा मागणें आमी म्हणटा. त्या खातीर आमच्या बापा मागणें म्हणटा आसतना व्हडा काळजान मोगान आमी बगसूंचें मात न्हय.
सुटका आमची जावच्याक ते मागणे आमी म्हणचे आसा मोगाचे न्हू येवकारी जावन आसा सुटका म्हाका आनी तुजी सुटका जातली जायते जाणां आमकां कळीत ना त्या देखून आमी येणे जाणे धांवता आनी म्हणटा म्हाका कितें लागलां म्हाका कितें जालां आज सगळें एकलो म्हणा लागलो फादर म्हजी बायल सारकी ना फादर कोण हेंगी धरला म्हण दिसता फादर ताका 4 जाणांचे बोळ आसा फादर हाडून घे फादर हांव हाडणे म्हळें हाडणे ये परवां सोमारा या मंगळारा ये आनी हांव मेळटा नाका खंडीत जावं काय बोळ एवकरिस्ताचें बोळ एवकरिस्त मुखार हाडणे तूं पळय कोणाचें बोळ आसा कितें आसल्यार कांय भियेनाका तूं त्या देखून त्या मिसाचें बलिदान हांव केदाळ म्हणचें आसा तुमी आयले जाल्यार म्हाका मेळच्या पयलें जेजूक मेळा जायत्या जाणांनी कितें करचें वताय म्हाका मेळोंक येवका म्हण पार्लरान बसचें म्हजी तकली इतली उसळटा की त्या वेळार वो मनीस म्हाका घाल्यार मेळोंक आयला काय पयलीं ताका मेळों दी येवकरिस्ताक जेजूक मेळों दी मागीर म्हाका मेळोंक येवं दी कांय प्रॉब्लेम ना थोडे फुडें आमी सांगलें आसा कोण थंय पार्लरान बसल्यान म्हाका राखोन पयलें जेजूक मेळोंक येया म्हज्या भावान आनी भयणीन आमी थोडे फुडें कितें करता कावन्सिलर म्हणून ह्या जागा कितें देव करूंक येता हांव ह्या जाग देवाच्या वर त्या मोगान मागता जावंक बरो पूण पयलें जेजूक मेळोंक गोंया ताका ती मदर तेरेसा म्हणटाली कोणी तिच्या कॉमेंटाक आयल्या ती म्हणटाली कम एंड मीट माय लॉर्ड म्हज्या वडिलाक मेळा कोण तो वडील म्हूण तांकां कळीत नासलें ती चिंतली आनी हिच्यागी व्हडलो कोण वडील हा कोण ना म्हणून थोडे फावटी ते तिच्या सांगात फाटल्यान वताले तातूंत हिंदू आसले मुस्लीम आसले क्रिस्तांव आसले आनी ती सीदा कोप्याला वचून म्हणटाली ही इज माय लॉर्ड ही इज माय लॉर्ड आनी ती दिमी घालताली आनी त्या वेळार ते कोण इतर धर्माचे आसा तेय दिमी घालताले मोगाचे भावन आनी भयण पळया कितलें अपूर्व तरां तिणें दिल्लो तो स्थान मान त्या जेजूक त्या खातीर म्हणलें मालाकी प्रवादीच्या त्या ग्रंथांत पयलो स्थान आनी गौरव तुज्या देवाक दी हेरांक न्हय दी हांव देवाक दी त्या खातीर आमी खंय पयलो कावन्सिलर जावन आसा तो ताचे लागीं वच मागीर तूं हें मेळनाका म्हणनाका हांव मेळनाका म्हणना एस्केप जावंक वचना पूण हांव म्हणटा पयलें हे थंय पार्लरान बसच्या बदलाक हांव मिसाचें बलिदान भेटयत आसता त्या जेजूक मेळ आराधनांत आसतना त्या जेजूक मेळ आनी तेन्ना सगळें बरेंपणां आमकां जाता आनी अक्रेसो वांटो जावन आसा 5वे भाग संपोवची रीत शांती खातीर वावुरचें आनी मागचें सोम्याचो साकर पीस भोव पवित्र तसो मोग विशेश मोगाचो न्हू आनी तसो मोग आमी घेवन वेसो त्या खातीर कोण सक्कडी येवकरिस्ताच्या बलिदानांत एक जावन सोम्या कडेन मागतात ताणें मागिल्लें तो दितालो त्या देखून भियेनाकात तुमचे कश्ट आसात वळवळे आसात ते एस्केप करिनाकात थोड्यान म्हणजे हांव मस्त पियेता बदल कितें करचें म्हणून हाड बाये तो येना जाल्यार तूं ये वर पडटा आयले जायते जाणां गोंयकारांचे गोव पियेतात आनी ती म्हणा लागली हांव मागोंक आयलें माग बरें कर माग संपूर्ण तरान तुजे दोस पडोवन माग जेजू कडेन आनी जेजू तें तुका दितालो आनी आतां मोगाचें पावन आनी बिणन त्या येवकरिस्ताच्या आराधनांत आमी बगिता जाता आसतना जें कितें तुमचे कश्ट आसात जें कितें तुमचे वळवळे आसात सगळें ते येवकरिस्ताचे जेजू ते एक करात येवकरिस्ताचे जेजू ते एक आमच्या देवाच्या उतराची परगटणी जाता आसतना संपूर्ण तर आमकां नितळां मेळटा आज जेजू रूपरूपी आमच्या मुखार येतालो आमच्या सांगाता तो आसतालो आनी तेच सक्रामेंत आसल्या जेजू लागीं आमी मागता आसतना तसो सक्रिपीस असो उगडास आमी हाडया आमच्या जिवनांत आसले पिडा आमच्या जिवनांत आसले बंदड बनपास आडकळी एकच एक वोकस जावन आसा जेजू क्रिस्त प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सगळ्या म्हायतीन जावया त्या येवकरिस्ताच्या आराधनाक तुझे मुखामोळ हांव पळय आशेता तुझ्या हसरपणांची आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याला येता सोम्या काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळय आशेता तुझ्या हसरपणांची आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याला येता सोम्या काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबेत पडो आमी प्रणाम करता आराधन आराधन तुका सोम्या आराधन तुका
सरपडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सडवणदारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमची सोन्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमची सोन्या समर्पिता मुझ्या अस्कत काय बळवून तू जाता मुझ्या एकसूर पोणा सांगात तू दिता मुझ्या कष्टा दुखान म्हाका दुसयता इसुन्यानी तू म्हाका साय मुझ्या अस्कत काय बळवून तू जाता मुझ्या एकसूर पोणा सांगा तुमीता मुझ्या कष्टा दुखान म्हाका दुसयता इसुन्यानी तू म्हाका साय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आवडत्या मोगान पडू आमी काळ सांग तुझ्या मुखार साव सोम्या नमन तुका आमच्या सोडवण देऊनच्या बसच्या सरपडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमची सोन्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमची सोन्या समर्पिता त्या सोम्याक आमी समर्पण करया म्हजें जीवन ताका समर्पित करया ह्या सिसांनी तेजें जिवान सोम्या सांगात समर्पित करतना सोम्यान ताका उसायक उबारलें त्याच प्रमाणे तुज्या जिवनात आसले कश्ट तुज्या जिवनात आसा पिडा तुज्या जिवनात कितें सगळे स्ट्रगलिंग मोमेंट्स आसात ते सगळे सोम्याक दी सोम्या सांगात राव सोम्या सांगात एकसा त्याच बोटीर आसतना सोम्या ताका म्हणा लागलो हे या म्हजे जशी भिये नाकात हांव आसा ह्या तुमच्या तारवार हांव आसतना भियेची गरज ना तांचे सांगातच ते तार मुखार व्हरोंक लागले आनी जेजून ताका व्हरत्या जो बऱ्या जाग्याक ताका पावयलें त्याच प्रमाणे तुज्या जिवनांतय आज तो आराधन करता आसतना सोम्या नमस्कार करता आसतना सोम्या दिन वास म्हणटा आसतना सोम्याचें नांव काडटा आसतना तो सोडवणदार तो राखणदार तो पोशणदार तो बळवंत दयज आनी बळवंत हातेर तुका आनी म्हाका जायती सवकासाय दितालो पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टानश्टा वेळार आदार तूं जाता सद्दां तो आमचे सांगात म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता कितें आसल्यार तो आमचे चडाय घेवन वेता तूं बक्षिता आमच्या सांगात येता तो एक वेळार म्हाका तूं पावता पिडे शिडे वेळार कष्टा वेळार नश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता आकुर्दाया तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबे पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणदारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमची सोन्या समर्पिता
समोरा आमची तुका भेटयता सर्वच आमची सोन्या समर्पिता हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 नमस्कार पाऊस झाले आमच्या मगडाचे आमच्या संघाचा दोष आहे आमच्या मगडाचा आहे आमका साहित्य बरं पडतो देव काय लाईस आमचे सगळे कष्ट हळूहळू तुझ्या मगात दवडता तुझ्यावर आम्ही पात्य येतात तुझ्यावर आमका पात्य नाही we believe in you Jesus we trust in you Jesus at this very moment we want you more and more Jesus we want you more and more in our life आमच्या जीवनात सर्वस्व तो आमका आहे आमचे सगळे जीवी तुला देत आहोत सम्या तुझ्यावर आम्ही दरली पात्याने गतांच बैल जायना सम्या तुझ्यावर दरली पात्याने गतांच बैल सुकानो सारा सम्या आमच्या पात्याने तुझ्यावर जावनाचा आम्ही वडा खर्चा वडा मारा वडा भक्तीने आवडा तुझ्या एक जाऊन राहिला सम्या सगळे बरे पड तुझ्या आता जीवीला आमका तो देत आहे सम्या आमच्या पात्याने सम्या तुझ्याचा आधार सम्या तू गेले ती बसवणे गळीता सम्या आव तुमका सण सण सणा काही दोघे आमचे एक मजेला मागतात आवडतात मागतात एका काळजाने कमवणार मागतात पंडित जाणार आमका तो दितलोस जेसो 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 बघा बापा सगळे बरे पडते आमका दिलाय हालेलुया 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 स्तुती करूया मगाच्या नाव वडा ताळ्या वडा मगा स्तुती करा सगळ्या तुझ्या काळजा मना काळजाच्या गुन्हा येतात सगळ्या तुझ्या काळजाच्या गुन्हा येतात हे भक्त ते मातीने सगळ्या I believe in you Lord I believe in you Lord अमान्य जेसो तुझे रामान्य जेसो तुझे मगा मंदिराचा जेसो तुझे भावांत आजी आता जेसो हे वार्ता मगा तुला पहिलं स्थान आणि मान दिता तुला गौरव दिता सम्या सोच समजा तू मगा जाय सम्या तुझ्या बिना मग कधीच ना सम्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. त्या सम्याते आमचं बरोबर असो त्या सम्याक आम्ही सदांच पातयेवन आसा We trust in you Lord. त्या समय आमची नदर घाल्या येवकर जेजू थंय तुजी नदर घाल एक घडी भर ताका पळय कितल्या बरपायचो मोवाळा आनी तुका तो पळयता सिसांग जाणें म्हणल्यार आसा येया तुमी कांयच भिवंची गरज ना म्हणा लागलो तस्सो म्हणा लागलो त्याच बोटीर आसतना 3-4 मैलां पयस आसले जाल्यार जेजू तांचे लागीं गेलो आनी तांच्या बोटीर घेवन म्हणा हांव आसा आज तू कितलोय देवता पयस जालो जाल्यार कितलेय देवता पयस केलो जेजू तुमकां पयस करिना जेजू म्हणटा हांव आसा येता हांव चलोन तुजे लागीं येता मगाच्या भावा आनी भयणी ह्या वेळार समय सांगात एक जावया आमचें काळीज मन संपोवन ताका दिवया नमस्कार करया तकली भागोवया आराधन करया व्हडल्या तरान व्हडा उल्हासान उमेदीन सम्याच्या आई मोगांत आमी संपूर्ण एक जावन येवया Jesus, 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 मोजा जेसू Jesus, आमच्या जेसू Jesus, ओ जेसू Jesus, मोजा जेसू सगळे आमी उबे रावया मोगाच्यान
जेजू आमची अर्घ आनी होगलाप सदांच जाणा. ताका प्रेज यू लॉर्ड म्हणटा आसतना आमी खंड मोना जावन म्हणटा आसतना खंडीत जावन तसले गुरूप आमचे थंय आसा म्हणून जेजू खंडीत जावन मेस्त वता. उरूप ना तर ह्या वेळा उरूप दिवंक तो येता. ह्या वेळार आपयता फ्लोरिन, ब्रेंडा, सोफिया, मार्गरीटा, लॉरी, राफायल, दीपक, जॉन्सन, विनीता, रेचल. सोम्याची उतरां ही जावन आसात. हांव तुजें उतर आयकता, तुजो ताळो आयकता. तूं बोब मार आनी खंडीत जावन हांव तुका आयकतलोच. तेच वर्त्या मोगान सोम्या तें एक सव्या आमच्या हरेकली नांवां तो आपयता. थोडे आमकां आयकता जावंक बरो, थोडे आमकां आयकना जावंक बरो. कित्याक आमी ताचे थंय एक जावन रावल्या तर इफ यू आर ट्यून टुवर्ड्स द लॉर्ड ही लिसन्स टू अस एंड वी कूड लिसन दॅट ही कॉलिंग अस. त्या तुका हर एकल्याची नांव आपयता. नांव आपयना म्हणना सम्याक तो बरो, हें बरें न्हय, हें बरें, तो बरो न्हय म्हण कांय ना. सगळीं बरीं सम्याच्या नदरेन. त्या देखून आमच्या हर एकल्याची नांव आपयल्यांत त्या सम्याच्या वरत्या आदारान बरया, सम्याची स्तुती करया, सम्याक अर्घ दिवया, उल्हासाचें गीत गावया आनी व्हडा उर्बेन आनी व्हडा मोगान सम्या तें एक जावया. संत स्वामी गव्या पान संको 68 68. सगळे आमी ताळयो भेटया मोगाच्या ना. सगळे आमी ताळयो भेटया. गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार. कैसे करूं है धन्यवाद उत्तर मिले प्रभु हंसा. गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार. कैसे करूं मैं धन्यवाद उत्तर मिले प्रभु हंसार. को धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद. आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद. आज धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद. आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद. तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद. आज धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद. तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी. काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी. तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी. काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी. तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद. तुमको धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद. तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद. आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद.
Alleluia, 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 Alleluia. तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळे मी बस मगाच समीचे नदार घालात. Alex, Jennifer, Jesse, Awil, Daslin, Greta, Carol. Havla sumen male utra. Believe in me and you'll able to see miracles. पात्य मजे ते पात्यणी दवर आणि तू अजप पळोवंक शकतल्यात. तर आज आमी तसलेंत अजप पळोवंक समी आमकां आपयता. तुजे काळीज म्हजे थंय दवर आनी म्हजी वर्ती महिमा तुजे थंय परगट जावच्याक. तुजे थंय असली पिडा, तुजे थंय असले कश्ट वळवळे सगळे आसा जावंक पुरो. आज सुसेग ना जावंक पुरो. थोडे आमकां जायते कश्ट लागतात बरो, पूण आमकां जेजू लागीं इसारूंक हक्क आसा. जेजू म्हणटा इसार इसार आनी हांव तें दितालो. म्हज्या खुशे प्रमाणे तें हांव सदां खंडीत जावन दितालो. जायते फावटी आमची चुकी, आमचें उणेपण देवान आमकां सण सोडला म्हणल्यार एक बरो एक चिंतप आमचें थंय आयलां जावंक पुरो. पूण देव आमकां केन्नाच सण सोडिना. जेजू म्हणटा हांवें तुका सोडूंक ना. म्हजो बळवंत हातीर तुजेर आसा. म्हजो बळवंत हात तुजे जायतीं कार्यां करनासा. पयस आमी गेले हांव जाल्यार तुका सण सोडल्या जाल्यार आमी आज परत येता हांव सोम्या. आमी परत येता हांव सोम्या. तुजे लागीं येता हांव. आमकां तूं जाय सोम्या. आमकां तुजे विणें कोणूच ना. म्हजी विंसवण स्वार्थी, तडबडी, हट्टी, आरोगंट, देदेस्परपणाची जाल्यार जावंक पुरो. म्हज्या विंसवणे देखून हांव पयस गेलां जावंक पुरो. आनी आज म्हाका ती विंसवण परत करूंक जेजू अवकाश करून दिता. ताच्या काकू तुज्या पांया लागीं म्हाका आपयता. हर एक लागीं तो आपयता. समारीच्या स्त्रीयेक मेळिल्लो तो तिची जिणी संपूर्ण बदली करता. पदवा स्त्री त्याच्या पांया लागीं कान उडयलेल्याक कांयच न्ही कसरो म्हण लेखिल्ल्याक वर्त्यापणान तो म्हणटा हांव तुजेर गुन्हे हांव मानिना. त्याच आरिगराक तो म्हणटा हांव आसा. कोणीय तुका सण सोडल्यार हांव तुका सण सोडचो ना. आनी तो बार्थिमे म्हणा लागलो म्हाका दिश्ट ना. सम्या म्हाका पळोवंक दिसना. कितें करचें म्हण म्हाका कळीत ना. तुजी खाकूत म्हजेर वत. म्हजी विरमत पा म्हजी दया कर. आनी त्याच वेळार जेजू म्हणा लागलो हांव आसा. कोणी ना तर हांव आसा. कोणी ना म्हण आज तूं भियेताय. म्हाका आदार ना म्हण समजोन आनी तेणें धांवन देदेस्पर जाताय. खांगाल जाताय. कंतिश्ट जाताय. छानछाव जाताय. जेजू म्हणटा हेणें तेणें धांवा नाका. ये म्हजे सरसी ये. म्हजे शिवाय तुका कोणूच तसलें बरेंपण दिवंक शकचो ना. तुजी काकूत आमचेर देवय सम्या. तुजी दया आमचेर दाखय सम्या. तुजी मोळची ती वर्ती जर आमचेर वच सम्या म्हण आमी मागया. ह्या घडये सगळी तुजी सूख, हट, द्वेश, अहंकार लागामनातलें जिवन जेच्या काकूच्या काळजाक दी. जेच्या काकूच्या काळजाक समर्पीत कर. जेजू मुखार तूं आसाय. समर्पणाचें वर्तें गीत आमी गायता आसतना मोगाचें जेजू आमकां आपड. जेजू म्हजें तें असलें सक्कडी उणेपण कितें सकळ ती धारुणाय आसा. कितें सकळ नाका जाल्लीं योजना आसात
म्हणजे काळजान दोन हांव बसला समानतेन बोवा परबायताना हर एक लागी एका मनाचे एका काळजाची जावन लेखूंक त्याच प्रमाणे म्हजे दोळे वर्त्या काकुतीचे हर एकल्या समानतेन देखूंक कित्याक म्हजें म्हणलें की नासतना हर एकल्याचे आमचे म्हणलेच्या खातीर म्हाका जाय म्हज्या भुरग्यांक जाय म्हाका मात्र तें जाय म्हणून हांव चिंतलें जाल्यार तुका कळीत आसा त्या प्रमाणे तें जावचें ना हर एकल्याकी समज सारकें जावं दी म्हाका आनी ताका एकच लेकार लेखच्या खातीर हर एकल्याची योजना म्हज्या योजनांत मिसळणी जावची न्ही म्हजी योजना हेरांच्या योजनांत भागीदार जावन सम्याचें योजन वर्त्या तरान आमच्या थंय कार्यरूपी जावच्याक सम्यान आमकां आपयलें जावन आसा करा मोगाच्या समर्पीत तुजें जिवन कितेंय सकडी नाका जालें स्वार्थपण तुज्या जिवनांत आसा वय पुरपुरता आमी थोडे बडी वय आमच्या तोंडां जावन नाका जाल्यार उतरां येतात आमी असलें अनॉयंटींग होगडोन घेता आमचें माकोणी होगडोन घेता कित्याक आमच्या थंय नाका जाल्लें आमच्या जिबे जावन आमच्या कुडी जावन आमच्या तोंडां जावन त्या जिबेर आमी घेता तो सेवकारीचो बोवा परबायची कूड आनी रगत जेजूचे मांस आनी रगत आमी सेवता आसतना खंयच्या तरान आमी घेता ते गुन्यांवकार आमी मानून घेता आनी गुन्यांव संपतना बक्षीस आमी आनी मुखार हांव असो करचो ना आनी अशें करचें ना म्हणून एक निश्चय कर अयच्या दिसा सम्याक तुजें समर्पीत कर जावंक बरो तुजे थंय करो संतोष ना कित्याक तो संतोष तुवें उगडोन घेतलाय म्हजे थंय संतोष नासतना रावंक कारण इतलेंच म्हजो संतोष हांवें भायर सोदला सम्या थंय न्ही सम्या म्हज्या काळजांत आसा तर म्हाका जाय जाल्यार बरेंपण सदांच त्या काळजांत आसतलें एकसरपण हांव बगचो ना म्हजे थंय करो संतोष ना भायल्या प्लेशराक हांव पळयता सोरो इल्लें सांजेचे सेकूंक त्या प्रमाणे बिडी सिगरेट नाका जाल्यार अणवेपण अनैतीकपण बॅड पिक्चर्स खोटी पिक्चरां आनी त्या प्रमाणे नाका जाल्यार कुतांत्रीपण हांव करूंक शकता तर म्हजे थंय करो संतोष ना सोमी म्हजे थंय जियेना ते सगळें उमटून काड सोम्या मुखार एक जा जिणे धांव कश्टांतना सोम्या उगडास काडटा कस्ताचे हावणी आळता ताळुता सो आयकता कष्टांतल्यानो या असंते म्हाका दिया दितलो विशीं तुमकां वय तो विशय तो दिता मोगाच्या गोपान सगळे आमी त्या मोगाच्या गोपान एक जावया कष्टांतल्यानो पळय आपयता तो तुका आनी म्हाका सगळ्यांक आपयता हर एक कश्ट दिल्यांक आपयता असंते म्हाका तुजें वसन खाणून बसनाका म्हज्या मोगाच्या भावान म्हज्या मोगाच्या भयणी दितलो विशीं तुमकां खंडी जावन तसलो विशय तो तुका दिता मोगाच्या गोपान तुज्या गोपान आमकां हर एक लागीं तो वेंगोन धरता पिडा बगतल्यानो कोणा सककडे आज जायते लज बगल्या कोणा सककडे आपल्या भितरले गाय आंतरीक गाय देखून आज कितेंय कोणें सांगल्यार राग येता एकच ताणें उडोवन पडता ताचे ताका खावंक गेल्या बरें वता असलें कितें सककडे भितर आसलें तें गाय आज परत जिवे जाता आसतना म्हजें जिवान बऱ्या तरान न्हय संतोशान न्हय मेळयल्या बरें म्हजें जिवान दुखाचें घर घेता हांव हाका कारण सोमी न्हय हांव जो म्हजे थंय जियेता सोमी म्हजे थंय जियेलो जाल्यार तस जाल्यार गायांक तस वखद लायतालो ताचे आमली रगत सरयतालो आनी आमचे गाय गूण करतालो त्याच कश्ट दिलो न्हय या म्हळ्यार त्या खातीर तुज्या मतीन कसले सकड अडचण आसात खंयची वायट सकत तुका बाद करूंक शकची ना कित्याक सोम्याच्या सत्य मुखार खंयची सकत थंय रावंक साध्य ना तुज्या काळजांत सोमी रावों दी तुज्या काळजांत सोमी राज करून दी तुज्या कुडींत सोमी राज करून दी पळय खंयचे दुसरे वायट करूंक शकता आमी ताका आव्हान दिनातल्यार आमी ताका आपयनातल्यार आमी ताका आपोवणें दिनातल्यार खंयची वायट सकत म्हजे थंय आनी तुजे थंय रिगो सादूच ना म्हज्या भावान भयणी आमी समजून घेवचें सोम्याची सकत म्हज्या काळजांत रोमो दी आनी ती सकत आमच्या थंय कार्यरूपी जावं दी
सुखाची वाट धरतना सोम्यातावन पयसरतना जेजू म्हाका आपयता मोगाचो उलोवता पातकी जिणी बदला सगळे सम्या सोंडिया बरी गबासत माना ताचो सांगात आमी आशेवया सर्गी राज लागी हेंच सर्गी राज सम्या सांगात आसचे सडवडे दीस तेंच बगूंक आमी तयार आसा म्हणया पातकी जिणी बदला पातकी आमी सम्या आमकां नितळ कर बरी गबासत सदांच उरता परवशांची आमकां आदार दी सर्गी राज लागी धनात्मक तरान एकामेकांत मोगांची आमकां पाव कर सडवण सो दीस उदे म्हाका न्ही आमकां म्हज्या खातीर न्ही आमच्या खातीर सर्वां खातीर म्हळ्यार जिवन म्हजें जावं दी तसलें आशिर्वादीत जिवन तो दिता समेंत आमकां दिता विचार ताचे कडेन जिणी ही नियाळताना दोळ्यांनी भरता दुका कणे जावन देवाची वर्ते कार्य आमच्या थंय जाता सोम्याका सुलो मारता सम्या सांगात एक जावं जियेतना वर्ते भाग आमकां मेळटा ताच्या उतरांक कान दिता म्हणजे रुपांतर जाता नवीकरण जाता जिणी ही नियाळताना जिणी आतली न्ही नव्यान रुपीत जाल्या दोळ्यांनी भरता दुका संपदा म्हजी सगत वाडल्या सोम्याका सुलो निरासपणांत ना बसना एकसरपणा बगल्यारी सोम्या सांगता सांगात पण म्हाका आसा कान दिता हांवच तो बरो गवळी म्हज्या सळयांक सांबाळचो सोमी शेळ्यां खातीर दिव दिवस म्हज्या शेळयां खातीर बरा सरो वक्त व्हरून पायता पाटलाव मोसो तूं करशी आमकां घेद्दान सकयल तो दवरचो ना. सर्गी बंद्र पावतलो वोर त्या मोगांत आमकां उखलता हांवच तो बरो शेळ्यां खातीर जीव दिवचो पाटलाव मोसो तूं करशी वय सम्या दर्शितो सर्गी बंद्र पावतलो कष्टांतल्यान येया असंते म्हाका दिया दितलो विशेष तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या हालेलुया वयर करून हालेलुया 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 दीप्ति संतोष एनोश काव्य
ग्रेस, डेझी, सोम्याचे उतर हे जावन आसा. हांवें तुका सण सोडूंक ना. म्हज्या खालसान तुका जागो दिला. हांव केन्नाच तुका सण सोडचो ना. बर्टी, वॉली, नेल्सन, चेजो म्हणटा म्हजे वयर एक जावची येत आसतना when you become one with me, तुका कोणाची दुसऱ्यांची गरज ना. म्हजे वयर एक जावची आहे तें सुद्दां आमकां तो दिता आनी म्हणटा म्हजे थंय एक जाय. हांव तुमकां गुन्यांवकार करिना म्हणटा तो. तूं म्हजो आनी मोचें. तुका हांव मानवला, तूं म्हजें आनी तूं म्हजो. केन्नाच हांव तुका सण सोडचो ना. तुजो जेजू तुका आयकता. तूं आदलें चिंतून रडा नाका, बसा नाका. आदलें सगळें समेन तें पुसून काडलां. जायते जाणां आमकां एक बोध फाटल्या चिनी हेजे विशयान उलोवचें. एंग्जायटी, फियर, डिप्रेशन म्हण आमी गाणां गावची. आयलो क्लोथ प्रायस म्हळ्यार मध्यम प्रायस म्हणा लागलो म्हाका आदलें चिंतूंक येता. म्हळ्यार घरान कितलो जागो आसा म्हण विचारलें. एक एकरो आसा. पिकासाणें कोऱ्या सारकें आगे म्हण विचारलें. ना इल्लें आलता गटकर वस आनी इल्लें कोणूंक सुरू कर. कांय जायना. आदलें चिंतून 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 सगळी चिणी पिडार. आयचें चिये वच त्या झाडा लागीं. वच तुवें गेल्ल्या त्या झाडा लागीं वचून उलय. पळय तें ताका आयली ती आंकरी, ताका आयलो तो कोंबोर, ताका आयली ती फुलां. पांचव्या पृथ्वीर तुका देवान दिलां जायत्या लिसांव. आनी ताची बायल म्हणत तें ताका करूंक नाका फादर. म्हाका तूं चिंतून बसचें, चिंतून बसचें. चिंतूंक गेल्यार हरयेक लागीं तेंच आदलें चिंतून आमचें जिवन वायट करचें. जेवसाची विदवळी ती. जेवसा तसोच आदलें काडचें, फाटलें काडचें. जेजू केदां आळयतें काडिना. कित्याक म्हळ्यार ताणें कोणाचें काडूं ना. हरयेक लागीं ताणें बक्षिलां आनी म्हणा लागलो हांव तुका बक्षिता. हांवें तुका गुन्यांवकार करिना म्हणा लागलो. तुजी पातकां बक्षल्यान वच. ताचें पळयलें जाल्यार कांटभर पातकां केल्लीं त्या जागेवान. पूण सम्यान केन्नाच ताका गुन्यांवकार करूं ना. त्या स्त्री येतावन 7 जेवसां सुटयलेले ताणें. आनी तिस्ताचे लागीं येता आसतना परिजवाच्या घरान तो जेवणाक गेलो. हेर परिजव एकामेका पळय लागले. आपणें पातक करिनातल्या बरें पळय लागले. जाय तेवढे आमचे जिनो ससत हेरांक आमी बोट दाखयता. आमी कितले सुभागी. आमी कितले जाण कांयच पातक करनातले हांगा आसा. हेरांक बोट दाखयताय. हेरांची कुलपां करताय. हेरांक गुन्यांवकार मांडटाय. तूं कोण. जडती करिनाका आनी तुजी जडती जावची ना. असलें व्हरतें काळीज आसलें सम्याक. तसलें काळीज म्हाका रचून दी म्हण माग. ह्या वेळार सम्या कडेन माग. सम्या म्हाका तसलें तुज्या काळजा सारकें काळीज जाय जाय. जेची खाकूत आनी गूण करची सकत तुजे थंय सदांच वचूंक माग. तयार आसाय. सांग ताका हांव तयार आसा. तुवें हाडिल्ली मागणी तुजें व्हरतें तेसावां. तुजीं भुरगीं कोण पयस गेले आनी तांचे खातीर माग. सांगा नाका आनी स्टेटमेंट दिनाका. ह्या संवसारांत तशेंच घडलां. त्या देखून म्हजी धूव म्हजो पूत अन्य धर्माक गेला. कशें पावडती जावन तूं तुज्या देवतान पयस वताय. कशें पावडतें जिवन जियेत आसतना कितें कितें रिझन दिवन म्हज्या घरान तें घडता आसता. हांव म्हणटा ना सगळीं त्याच प्रमाणे करतात. सोम्याच्या आदारान जियोंक आपय. सोम्याच्या कुडीच्या गाय त्या काकुतीच्या जरीक तूं सदांच आशेवंक आसा. जोत्मे निरासकपण सगळें नितळ जावं दी. सूख आमी करता जाल्यार जावंक बरो.
सोम्या सांग वय सोम्या हांव मागता सोम्या हांव वळखून घेता उलो मारता सोम्याक बावडटा तुजी पात्यणी कितल्या मापान आसा ताचेर तुजी पेखवणी होंदोन आसा सांग तुजी पिडा गुण करच्याक एकली स्त्री रडोन आसा आपले भुरगे सांगले आयकना कितें करचें म्हण कळीत ना ल्हान भुरग्यांक 5व्या क्लासच्या कालच्या क्लास 7व्या क्लासच्या भुरग्याक आपण हाडून आयल्या आनी हांव हय म्हणटा कांय शिकना वाचिना आसूंक बसयला एणे तेणें वेतना विचारचें वाचताय घेवन वय म्हणटा मॅथडॉलॉजी शिकोवना कांय ना हांव म्हळें बाये गाणां गायनाका जळारी गाणां गाता तुज्या भुरग्याक थोडी मॅथडॉलॉजी दिता पयलें तूं सीक म्हण सांगलें पयलें तूं सीक हांव तुका शिकयता तें तुज्या घरांत वचून भुरग्याक शिकय तुज्या भुरग्या कडेन हांव सडू उलयना म्हज्या भावनां कडेन आमी फकत रिजन दिवचें हेरां वयर घालचें अपराध म्हणचे तें सारकें ना हें सारकें ना तें शिकना हो शिकना तो मोबायल पळयता हो मोबायल पळयता आमचे कडेन आज एक संस्कृती अशी आयल्या की हांव बापाय रेस्पॉन्सिबिलिटी काडूं नाका पोरेकले हांव म्हज्या कडेन परमिशन विचारता म्हज्या भुरग्याक एक मारी येत की म्हज्या घरांत असल्यार परमिशन दितालो पूण तुज्या घरांत आसा न्ही तूं कितें करूं का तें कर म्हगे भावन आनी बेडीनो आमच्या आवय बापायन आमकां वागयलां आमच्या आवय बापायन आमकां व्हड केलां कितल्या मोगान व्हड केलां तितल्याच शिस्तेंत व्हड केलां मारी नासतना शिस्त करूंक जाता मारी नासतनाय शिस्त करूं जाता आमी एक पार मारल्यार कितले जाणां उपराटून पडिल्ले आसात पोरेकल्या सांगलें हांवें आज तुजो पूत तें भायल्या गांवांत वचून पायलट जावन तो ते कितले विमानां उपता आसतना आज व्हडलो 6 डिजिटाचो सालारी घाणा 7 डिजिटाचो सालारी घाणेतना आज कंप्लेंट करनाय न्ही तूं कित्याक एका इस्कॉलांत आसतना चुरा पडल्याक तुवें कितले कंप्लेंट कितले रद्दांत गेल्ले म्हणून करेक्ट विचारल्यार तोंड दांबून वेतात कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावना कडेन स्वार्थी आमी आमची भुरगीं बरीं जातना ती आमची हेरांनी शिस्ते घडोवचे आनी ती आमची भुरगीं बरीं जाय तुज्या घरांत आसा तर तूं शिस्त शिकय तुज्या घरांत आसतना देवस्पण तूं शिकय तांकां आत्मिकतेन वाडोवंक तूं शिकय हेरांनी शिकयच आनी कांय सोडून जाल्यार तूं व्हडलो दंगे करताय जायते जाणांक आपण हाडटाय म्हगे भावन आनी बेडीनो आमचें जिवन बऱ्या तरान जियोंक जाय समाज सारके वाटेन आमी चलोवंक जाय तुज्या दोळ्यांक आड दिसता म्हणून तूं हेरांक निती नियम करूंक वचनाका निती नियम करचो नितीकर तांगा आसा निती करता तो ताच्या दिसर तो करता त्या देखून जायत्या जाणांक आमकां शिस्त कळीत ना त्या देखून आमी कितेंय केल्यार जायना सगळो संवसार चलोवचें तुवें न्ही सगळो संवसार चलोवचें हाणें त्या देखून तुजी जिणी बदली तुजी जिणी नितळ कर तुजी जिणी बरी कर तुज्या जिवनात बरी प्रेरीत कर आनी अशें आसता आमकां सोम्या येता अश्युता पावन मिल्टन जॉन क्लॅरिटा अश्मिता सोमी म्हणटा म्हज्या सांगता एक जावन जियेत आसतना तुज्या बाबार्थान जिये बाबार्थ दवर आनी हांव जें कितें दिवंक आसा तें सगळें तुका दितालो म्हणटा तो हांव खंयचेय पाटी दवरिना सगळे आमी उबी रावया मोगाच्यान एका कळसाची आनी एका मनाची जावच्या सगळे उबी रावया एक मनीस हांगा येयल्लो आपल्या जिवनांत म्हजे सगळे आसले आस्तबदीक हांव होगडोन घेतला मतीन बेजाराय बगून आसा सोमी म्हणटा फाटल्या आदल्या जिवना विशयांत लिसांव सीख सिवाय तातूंत तूं पडोन बोदा नाका डोंट ब्रूड ओवर द पास्ट डोंट रिकलेक्ट दॅट पास्ट अगेन लर्न अ लेसन लिसांव सीख आनी मुखार वच सोमेचें बरेपणां शेताय सोमेच्या बरेपणां जिवंक जाय त्या प्रमाणे तुज्या कुडींत तुज्या मतींत आसली बेजाराय काण उडोवंक जाय तुज्या कुडींत आसलें निरासकपण काडून उडोवंक जाय तुज्या आत्म्यांत असलें शेळेपण काडून उडोवंक जाय तुज्या काळजांत आसलें तें काळपण काडून उडोवंक जाय सोमी आतां म्हणटा हांव आसां तुजें सांगता हांव आसां कांयच भियेवची गरज ना म्हणटा त्या देखून मोगाच्यानो सगळीं आमी जायते नश्ट बगल्यात जावंक बरो एजंटा पयशे दिल्यात जावंक बरो हेरांक रीण दिला जावंक बरो
ह्या दिसान जायत्या जाणांचे ते सावां पळयता मोगाचें न्हू रीण दिलां फ्रॉडाक सांपडल्यात हेणें तेणें कळीत नासतना आपली म्हणल्या बरे पयशे इन्वेस्ट केल्यात म्हणटात खंयच्या केल्यात म्हण कळीत ना काल एक तरणाटीची आवय येवन रडा लागली आनी म्हणा लागली ताणें खंय पयशे घाल्यात म्हण म्हाका कळीत ना आतां जायते लोनाचे रीण दिल्ले म्हज्या घरा बागला येतात मोगाचे भावन आनी भयणीनो आमी जायती बरी जिणी जियो जायते आमकां आशा आसा आपल्याची आशा आसा मेळत जाय म्हण आमी चिंता आनी कितें मेळत जाय सोम्याच्या नियमा प्रमाणे चल सोमी जें कितें करता त्या प्रमाणे जिये सोम्याचें बरेंपण वाडय आनी सोमी म्हणटा हांव आसा त्या प्रमाणे म्हज्या वर्त्या वाटेन जिये सोमीन जावन आसा वर्ती वाट मगेच्या भावन आनी भयणीनो आमकां दुसरी वाट ना सोमी वाट ताणें दाखयल्ली वाट न्हय तोच वाट त्या वाटेन जिये म्हणटा तो त्या प्रमाणे आमी जियोंक तुमचे दोनी हात काडन तुमच्या काळजा वयर दवरात तुमचे निरासपण कितें आसा तुमची खंत बेजाराय कितें आसा तुमची योजना सोम्याक सोडून दिया सोम्याच्या हातान दिया फ्युचर प्लॅन्स आर नॉट युअर्स तुवें चिंतलें बरें कितेंच जावचें ना कित्याक सोम्याच्या नदरेन कितें आसा तें मात्र घडतलें आनी त्या खातीर सोमी म्हणटा हांव आसा तुज्या बिजनेसान लॉस जाला तुजे पयशे फाटीं मेळोनात तुज्या जाग्याची केस आसा तुका जायते दुस्मान आसात म्हूण बघता तुवें करून घेतल्या या तुवें दुस्मान गाय धरल्या कोणी दुस्मान म्हण लेखी नाका मोगाच्यान आमकां क्रिस्तांक दुस्मान म्हणना दुस्मान गाय हेरांनी केला जावंक बरो सोण सोडो ते दुस्मान गायन तेच पडोवन दी तुका नाका आमी केन्नाच हेरांक दुस्मान म्हणलें गोंग ना त्या देखून तुज्या काळजांत असली जडाय काणोडय तुज्या मनांत असली जडाय कितें चिंता ती काणोडय देदेस परबण काणोडय सगळें काणोडय ह्या वेळार सांग सोम्याक सोम्या म्हजी पिडा पळय म्हजें दूख पळय सांग बरो म्हज्या कुडीच्या हाडांक सगत ना म्हज्या हाडांक घटसूंक आसात घटसूंक सांग तुज्या तकलेंत स्पॉन्डायलिटीस आसा वटिगो आसा त्या देखून तकली गुंता तकली पडापड आसा सांग सोम्याक तुजे किडनी प्रॉब्लेम तुजे लिवर प्रॉब्लेम तुजे अल्सर प्रॉब्लेम तुजे गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम जायत्या जाणांक आमकां उस्वास काडूंक कश्ट जाता जायत्या जाणांक आमकां बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर आसा खंत करून बसनाका खंत करून बसनाका कित्याक खंत केली जाल्यार देदस्पर जालो जाल्यार आनी की वाडटली बीपी वाडटली शुगर वाडटली सोम्या लागीं सोम्या कडेन सांग सोम्या तुमचो तुज्या आदारान हांव जियेता कितें तें जियोंक आसा त्या प्रमाणे म्हाका जियोंक कृपा दी तशें जिवीत करूं म्हाका कृपा दी पांयाची दूख गांठीचे दोंपर दूख थोड्यांक दिमी घालूंक जायना थोड्यांक चलोवंक जायना दोंपरा गांठीच्या दुखे देखून म्हाका कितेंच मुखार वचोंक जायना हांव म्हज्या दोंपरा गांठीक जायते बँडेज घालून चलोवन आसा असले दोंपर दुखाचे जायतीं जाणां आसा मोगाचें न्हू तसल्यांचें बरेंपण जावच्याक हाताच्या गांठीचे दूख पांयाच्या गांठीचे दूख शोल्डर पेन त्या भुजांचे दूख आसा पोटांत सापणे आसा पोटांत कितें केल्यार जायना कितें जाल्यार तें एकादाचे उणेपण आसा त्या देखून म्हज्या पोटांत कितें करचें म्हण कळीत जायना म्हजें पोट सारकें ना म्हणटा आमी तडबडे काळजान धडधडे एंग्जायटी तडबडे उद्वेग कितें करचें म्हण कळीत ना चिंतलें चिंचे आनी तें तशें एकामेकाच्या मोगान जियोंक आमी विसरल्या एकामेकाक बरें आशेन हांव एकामेकाक बरें मागन हांव त्या देखून आज आमी जायते स्वार्थी जाल्या सोम्या सांग सोम्या म्हजे थंय तसले गुण अवगुण आसा ते काणोडय बरें शेगूण बर सोम्या म्हाका जाय तसलें जिवीत सोम्या तसलें जिवीत दी सोम्या हर एक लागीं बरें मागच्याक हर एकल्याच्या जिवनाक बरें करच्याक तांकां हर एकल्या कितेंय जावं दी ताणें कितेंय केलें जाल्यार त्याच्या रागान न्हय त्याच्या हग्यान न्हय त्याच्या मोसरान न्हय त्याच्या मोगान जियोंक जाय जाल्यार सर करपाचो म्हाका दी सोम्या सोम्या म्हजे दाय दाखय सोम्या म्हजें खाकूत कर सोम्या म्हाका बक्षी सोम्या म्हाका नितळ कर सोम्या म्हजी पिडा कोण कर सगळे म्हजे ते आसले उणेपण काणोडे कॅन्सर पिडेची ट्युमर पिडेची कोणचे कडेन आसात आशा रोजलिन फ्रांसिस रोसारियो त्याच प्रमाणे सेलिन लोबो असले कॅन्सर पिडेची जायती जाणां आमच्या लागीं येता आसतना तांकां गुण कर सोम्या कितलेशे जाणां कॅन्सर पिड्यांत वळवळटात तांकां गुण कर तांकां नितळ कर बरें कर फ्लोरीन आज आस्पत्रेक गेला ताच्या गर्भान अशा भुरग्याची ती वाडावळ सारकी ना म्हण सांगलें आतां ती सारकी कर सोम्या बऱ्या तरान ताका सांबाळ सोम्या ताणें पाटी येतना तसो रिपोर्ट घेवन येतना बरें तें जावन सोम्या सगळें बरें जावं दी आनी ह्या वेळा आमी मागया सोम्याच्या वरत्या आदारान तस आमकां आदार दिवं दी बळीस मुझे तुझ्या काळजांत एक सावली सोम्या मुझे
मुझे मोर तुझ्या काळी नितळ तुझ्या मोनात सोम्याच्या काळजासारखे सावंदी हलके भोळे काळीस मुझे तुझ्या काळजांत एक गरम ते काळजा तुझ्या काळजासारखे सोम्या साहेब का झाली बरी काळजा सगळ्यांची काळजा नितळ कर निर्मळ कर तुझ्या मोनात एक सावंदी तुझ्या मनात आमचे मन भरले मुझी मेटा तुझ्या मेटानी एक सावंदी मुझी जीनी तुका अर्गागी सावंदी मुझी मेटा तुझ्या मेटानी एक सावंदी मुझी जीनी तुका अर्गागी सावंदी काळीस मुझे तुझ्या काळजांत एक सावंदी सोम्या वै सोम्या मुझे मोनात तुझ्या मोनात एक सावंदी वरत्या काळजांत असले उण्या पाट सगळ्या भरती गांधी काना शहरांत भरती केलो तो सगळ्याच्या जीवनान भरती केलो तो हेरांच्या जीवन बरो केलो तो आज आमकां कसल्यान बरें पडून दीस सोम्या आमकां नितळ कर निर्मळ कर तुज्या वर्त्या भगवानपणान बरो तुज्या वर्त्या जिविताचे तेणे आमकां दिलाय त्याच प्रमाणे आमच्या कुडींत आसली सगळी पिडा आमच्या आंतरीक गाय सगळे आमचे जंय आसले सुखीदारपण आत्मीक उणेपण सगळें भरती कर दीस सोम्या चिंतनानी करण्यानी मुझ्या दिवचाक साक्षत्या मोगा तुझ्या मोगान सदान बरो चिंतनानी करण्यानी मुझ्या ते दाय माझ्या दिवचाक साक्षत्या तुझी सेवा माझ्या हातान आणि पायान माझ्या जीवनात बोळा दी करत मेचिनी आत्मिक जिणेची वाढावळ काळीस मुझे काळीस मुझे तुझ्या काळजांत एक सावली सोम्या मुझे तुझ्या मोनात एक सावली काळीस मुझे तुझ्या काळजांत एक सावली सोम्या मुझे तुझ्या मोनात एक सावली आमची काळजां मनां सोम्याची काळजां जावं दी सोम्याचें मन जावं दी आबरबायचें जावं दी मोगाचें जावं दी मायपासाचें जावं दी आशिर्वादीत जावच्याक दिंबेर पडया सोम्या थंय एक जावया सोम्या म्हणटा तूं म्हजो तूं म्हजें हांव तुका मानवता हांव तुका घेता तुजी सांगता एक जावन जियोव त्याच बापान आपल्या पुता म्हणलें उतरां सोम्याच्या वर्थ उतरान एक जावच्याक संपूर्ण तरान आमी आशिर्वादीत जावया Itya oda sakramenta sustanama karunya purviratya rupa bodla novyoriti adarya sarvonitya Bhavatachi Montivya Satseva Atushin Stuka Ullasani Stuti Sa Potvi Mahima Sasna Ekastarya Hasita Tuka Spirita Samasami Navata
बाबीची सक्रमेत काल तुझ्या कस्टमरांना सुगडास तू आमकां सडलाय सड आणि सड करून तुझ्या वर्ता बघेन पण चिचिणी आमी चिवच्याक आमच्या जिवनांत हेरांक एक भोव आपुरबायेचे निर्मीत जाली काणीक जावच्याक सदांच आमचे जिवन बरें कर नितळ निर्मळ पवित्र जीव आमकां पाव कर जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. संतोषाची गीतां गावून सौम्या मी येता वेदी भोवती तुझ्या मी रावता काळजा मोना एकवटान अर्गां स्तुती बलिदान सैगी बापाकास भेटयता. दुसरें चरण बापा आमी तुजी भुरगीं विस्ता आमचे सदा मोग तुजो उतार पातकां पडल्यारी भोग पयसल्यारी भोगसूंक सदां तयार आसाय ओळखाक उरता. संतोषाची गितां गावून सौम्या मी येता वेदी भोवती तुज्या मी रावता काळजा मोना एकवटान अर्गां स्तुती बलिदान सैगी बापाका भेटयता. मुखेल भाव भयणीनो बोवा प्रभूचो स्वागत तुमकां मागता. आपोवपाच्या दिसा देवान आमचे जायत्यो वतुल्या देण्या खातीर अर्गां दिता आसतना प्रत्येक तरान जल्म दिवसाच्या घरच्या हरएका भुरग्यां पासून आमी मागया देवान दिले जिविताचे देणे भरपूर तरान आशिर्वादीत करच्याक सुम्या लागीं मागता आसतना आमी सुम्या सांगात एक जावन आसा जिविताचे देणे आम्हा सर्वांक देणे दिला आणि बऱ्या तरान तो उपकार पावून मिसेचे बलिदान माया मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्याचे क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कसलोय तो अनितीन भरलेलो अधिकारी असल्यार कळमेत नासतना मागल्या खातीर देवाक तो भिवना पूण तिच्या करंदये खातीर म्हणे न्याय नीत करून ताणें दिले. आनी हेचो अर्थ असो जावन आसा की आमी कळमेत नासतना मागतना तडफडे आमी मागले मेळना जावंक पुरो पूण आमी खंयच्या ती निराश जावची गरज ना. मागता आसा खंडीत जावन तो आमकां दिता. अकासी एक तफावत आसा ताच्या खुशे प्रमाणे आमी मागले आसा की म्हणलें तो मात्र तें संपूर्ण करतालो. त्या खातीर सुम्या लागीं आमी मागता आसतना ताणें दिवना म्हणून ताचे तोंड पयस वेचें नाका. जायते इन्सिडेंट्स आमकां पळोवंक मेळटात सन्निवेश पळोवंक मेळटात. म्हाका तें मेळो ना त्या देखून हांव वचना हांगा घाल्ले पयशे लॉस जाले त्या देखून हांव मिसा वचना हांव सोम्या लागीं वचना म्हाका सोमीन नाका. ते तुजें फॉल्ट. सोम्यान तुका घेताळाय तशें करूंक सांगना. सोम्याच्या उतरांक काल जावन सोम्या देवाच्या उतरा प्रकार आमी चल्ल्या जाल्यार तो आमकां वाट तोच जावन आसा. त्या वाटेन आमी एक जावया त्या वाटेन मेतेर जावया आनी त्या वाटेन आसतना कोणूच आमी सूख करूंक जायना वायट करूंक जायना. सोम्याचें वर्तेपण आमी नियाळून आमच्या हर एका गरजांक तस आदार जावन आसा. आमच्या हर एका पिडेक तो वखद जावन आसा आनी ती पिडा सोसूंक जाय जाल्यार त्राणी तो दिता. भलायकी बरी जावच्याक आमकां आदार तो दिता. हें आमच्या मतींत आसूं दी. त्या देखून सदांच सोम्याच्या मोगांत आमी जियेवया. आमचें मागणें रजार आमी उणें करचें नाका. चड आनी चड मापान सोम्या सांगता आसतना हर एक घडये म्हणल्यार बरें आमीच मागणें जावन मुखार या. तें जावन आसा आमचे तोंडांत आसचें उतरां. तें जावन आसा आमच्या काळजाचे अत्रेक. तें जावन आसा मनाची चिंतनां सगळीं बऱ्या तरान जावच्या. त्या खातीर आमी म्हणटा चिंतनान करण्यान उतरांत शब्दांनी
म्हणलें चिंतप आमचे थंय सदांच वाडा सारकें जावच्या सोम्याची कृपा मागया. आमी सोम्यातावन पयस गेले घडयो फकत आमी सोम्या कडेन आमकां गरज म्हणल्या खातीर आयिल्ल्या खातीर तडपटी आमी सोम्यातावन कितें आशेता तेंच आमकां कळीत नासतना आमी तडपटी खंयचे खंयचे विचारलां जावंक पुरो पूण सोमी गुणे आमाणिना आमचें तें असलें उणेंपण तो परती करच्याक तो सदांच आशेता. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायती पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विराजकार म्हण प्रार्थना मागता. सर्पदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सश्टाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत ख्रिस्ता काकूत काकूत ख्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत. प्रार्थया सर्पदा आमच्या मोगळा बापा तुवें दिल्ले वर्तें दायज जावन आसा तीस तुज्या वर्त्या वाटेन चलचें बाग तूं आमकां सदांच सांबाळता आनी पोसताय आमच्या मागण्यांक कान दिताय आमच्या वर्त्या उल्या पाळो दिताय तेंच वर्तें दिरवें आमी सदांच बगूंक तुवें सांगता एक जाम पवित्र तें बगूंक आमकां पावो कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुजे पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सय पवित्र आत्मेचेपणान शेत आनी राजवट चलयता सश्टाच्या सासना. आमेन. चल्यांक आदार दिवचो आमचो कायदो हाचे वरवीं सत प्रसार करच्या कामांत आमी वांटेली जातली. हांव सांज जुवांच्या तिसऱ्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्या इश्टा गायुसा तुजे सरशी आयलेल्या परकी भावाक सयत तुवें उर्बेन सुदारचुचें तुजे विश्वासी सेवेची रुजवात म्हूण दिसता. तुज्या दयाळ्या विशयान आंगाचे पोय सभेन ते सांगतले. उपकार कर देवाच्या साकरेक आपल्या पयणांत फुडें सरून तूं तांकां कुमो कर. क्रिस्ताच्या नांवाडचे खातीर ते भायर सरून गेल्यात. हेर जाती लागचे ते कसलेच घेनात देखून तसल्याक आदार दिवचो आमचो कायदो. हाचे वरवीं सत प्रसार करच्या कामांत आमी तांचे सवे वांटेली जातले. हांव देवाचें उतरें देवाची उपकार. सर्वेस्पराची भया भक्ती आसलोलो मोनीस बाकी सर्वेस्पराची भया भक्ती आसलोलो मोनीस बाकी सर्वेस्पराक भियोन चलता तो ताच्या ज्ञाते उल्हास भोगता तो मोनीस बाकी ताची संतत संवसारान बळवून जातली नितीवंताची पिळगी सुबांपणी बाळतली सर्वेस्पराची भया भक्ती आसलो मोनीस बाकी ताचें घर दंदिरव्यांनी भरतले ताचें नितीवंतपण सस्तांक सुफळ जातले
आपूण मनीस अंतरांत एक उसवाड कसो तो मोवाळ दयाळ आनी सुगुणी सर्वेस्पराची भया भक्ती आसलो मनीस फाकी बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता नितीवन मनीस केदीस हालसो ना तासो उगडा सुरता सदांका सर्वेस्पराची भया भक्ती आसलो मनीस फाकी सर्वेस्पराची भया भक्ती आसलो मनीस फाकी. उभी राहूया आणि मी ससुरकार आम्ही गाऊया. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे महिमेत भागीदार जावचे खातीर आपले सुवार्ते मुखांतर देवान तुमकां पोवणे दिला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सभे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. धैर्य सुकाय नासतना सदांच मागणी करी जाय म्हणून शिकोवच्या खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक वापार सांगली. एक शहरांत एक नीती करता आसलो. देवाची बिरान जावं मनशाची पर्वा जावं ताका नातेली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री असली आनी ही ताच्या सरशेन केदाळा येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर्ण म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतले म्हाका राखून व्हर. जायतो काल पर्यंत नीती करत तिका कानूच हालयना जालो. पूण करेक आपल्या इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना खरें. तरी ह्या विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीरपणी हांव तिका नीत करून दितलो. नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातली. उपरांत सोम्यान म्हळें, त्या खोट्या नीती करतान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्ही वय. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत कर्ण दिवचो ना काय. तांकां आदार दिवच्यान तो आनिकी गळाय करीत काय. हांव तुमकां सांगता, बेगीनच तो तांकां नीत करून दितलो. तरी मनशा पोत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्त. विधी समोर आयल्या बापा काणीको हाडू उडो आनी वायन भेटयत आज तुका मोगा. सर्व सामचे भक्तीपणी तुका अर्पिता. तुझ्या मोगान पेले सेव जियोंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिकी आमची मोगा ती तुका आमी भेटोवची. लाभ तूं आमकां देणी सगळींची पोवीत करची न्ही तुझ्या परजेची. स्वीकार कर बापा काणिकी आमची मोगान
तुची लाभय तू आमकां देणी सगळींची पोफीत करची न्ही तुचे परचेची म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद दाद्या बापा मानतात असलें सा म्हणो मागात मोगाळ बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता ह्या आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपडटा जिवितां जेच्या कश्टांनी मोगान वांटो घे आमकां कृपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वसूया वयशे आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सत्य आमी तुका देन वाचोवंक फावो हो कायदो निती सोणी आमच्या फायद्या आसो तुज्या आनंद शब्दारी सगळ्या मनशाकुळचें रचन करता आसतना तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडलेलोय ताच्या मोगावर आमची चडवण केली आनी ताच्या कश्टा मरणांनी पुन्हा जन्मणे नव्या वाटेक ताणें आमकां पायलें त्या संताच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळ बाळ निरंतर गायता तुजे मुखार पवित्र 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 पारासो सर्वेस्पर तूं सगळी संवसार भरला तुज्या बाबा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशाने कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परिच्छन जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी करचे रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावट सगट परगटुया जिसू मेलो जिसू जीवन जाला जिसू नव्या येतलो जिसू मेलो जिसू जीवन जाला
जेसू नव्यान येतलो बापाचे क्षमण असणे पुन्हा जीवनपणा समय भक्तीपणे उगडास करता आणि वची विताचो उंडा आणि सोडूंची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसिसमच्या भगवान बापा चेराळायज आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवस दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुलकार तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मोरये देवाच्या माये संगाती आनी तिचो पोती भगवोन जुजे भगवोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार पापा सर्वंदान आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन सुम्यान बोवा पुरबाचे प्रार्थना आमकां शिकयलां ते प्रार्थना भक्ती सांगता आतां आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां दाना म्हणून येवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींचे बागड्यांच्या सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बरो शानत रगतले आमकां तुझ्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकादांतली वाटय सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या आबावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीपण तिका शांती देणे कोटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माया मोगा सोने कोटोचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच आमच्या वर्त्या मोगान भरलेलो खळमीत नासतना ताचे सांगता एक जावन पवित्र चिणी आमी जियेत आसतना ताच्यात वर्त्या वाटेन आमी एक जातल्या अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सम्या तुजे भितर म्हाका पावना पूण तुजे कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जीवनाची भेडी तुवें मुंडो मोटलो तुज्याच त्या मासांतो बदलो काळसींतलो दाकारूस रगजायसो केलो उपराशी सा पियेवन देलो जेसू मोगाळा जेजू दयाळा ये गुरबे सागोरा
Jesu bogala Jesu dayala Purpesagora Nanya Bakibonta Kedepantau tuwe Udapiyam dile Mana cipengkan tuwe kau dile Hasa hasa loka Unia maskin wane Isomia amchadanya Jesu mogala Jesu dayala Purpesagora Nanya Bakibonta Jesu mogala Jesu dayala Purpesagora Nanya Bakibonta तो अन्याय सोनीती करता तिच्या खरांदायक लागूनपणी तिका न्याय खण दितालो म्हणटा आमचो स्वामी प्रार्थया खणवळ्या बापाच्या कोणी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां नदोशी केलां देखून आमी तुका आदीन वाचता ह्या जेवणावर आमकां पावस जाला ते सर्गीचें बळ ज्या मनान केल्ल्या सकळेन आमचे भितर बळशाक तुज्या मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि जर पदवे दाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन सुम्या ते वर्त्या मोगान सदांच मागण्याचें जावच्याक वचून आरतीच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाची ओळख ब्लांच डेसा नेजार स्टॅनली कलमाडी क्वीन इंडिया अल्मेडा संताकट्टे मॉली डिसोजा हराडी फ्रांसिस तीर्थहಳ್ಳಿ आणि डैलन कर्नेलियो कल्याणपूर वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून वेलाती कर वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनती वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनती येबो नितळी अवकारी ओ भगवान तीन राधीन जेची बो निर्मळ आवय जावं ससन जावं तुका विंचून काडली देवता तो गर्भे समोरची घडी तुका बगला देख वर्ता आनंद सो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर
म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तो स्वानान परतान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अतिरेकता. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माई तुझ्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्या. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या परमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी तुवें मागिल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या पळवून ससायेच्या आदारार बांदून भोव कर्तेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाचे बदेवन खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्ही तर म्हाका ती गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सावा ह्या परी आसात. बरी भलायकी मोतीक समाधान मेळोवंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, कामाचे इंटरव्यू पास जावंक, पेंटाची दूख पाट दूख गूण जावंक, भुरग्यांचें देणें लाबोवंक, काजारी जोड्या मदें सोडदोडकन जियोंक, कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी, बरी सैरीक बरो फुडार लाबोवंक, ब्लड एलर्जी गूण जावंक, गांठी दूख, हातापायांनी बोळ येवंक, मेडिकल पास जावन विजा मेळोवंक, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक, फायल्स पिडा गूण जावंक, कुटुंबान माया मोगान जियोंक, कॅटरिंग बिझनेस बरें जावंक, आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिका वेची विजा मेळोवंक, स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, काजाराक वडिलांनी कुशेन ओप्पिगे दिवंक, बें पयस वचोंक, तकली गोवळ सायनस गूण जावंक, CA परीक्षे पास जावंक, मुतांतलो उलोवप गूण जावंक, गॅस्ट्रीक पडकांनी गूण जावंक, होगडायिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, ICUंत आसच्या एलोशियस आल्मेडा हाका संपूर्ण भलायकी पाटी मेळोवंक, कामांत प्रमोशन मेळोवंक, दिसपडटो ग्रास मेळोवंक, बावरतान वाडोवंक, सोंसणिकायेन जियोंक, भुरग्यांचें उलोवणें सुडाळ जावंक, पासपोर्ट वेगीन जावंक, ब्लड कॅन्सर गूण जावंक, किडनीची पिडा गूण जावंक. मोगाच्या भाऊ बेनिनो, ह्या ते सवांक आमची ते सवा मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मानाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतें म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो देवी पोव तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कर्तव्यान काळजान पेटयला सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अतिरेक भेटयतां. नमान बरी आहे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगत मरे देवाचे माये अमाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान बरी आहे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगत मरे देवाचे माये अमाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान बरी आहे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगत मरे देवाचे माये अमाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. ये देवाचे माये गे म्हजे प्रणाम. गाब्रिएल भगवान पयल्या बोटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गेच्या आनंदाच्या कुरवान सवार पडजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां. आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळान वाडून दीत म्हूण अतिरेकता. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगला वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयकून म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन.
सोम्याच्या नावी आमचो आदार. थोडे रचला सगळी संसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोक तुजेशी पावो दे. सोमी तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोंच्या तुझ्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्यांक सौकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोंडदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळा येयले आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी रास करताय देव सस्नाच्या सस्नाक. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसो तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसो तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसो तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसो तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सस्नाच्या सस्नाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. तुझो आत्मो सोम्याची ओडवी गाता. ओजा तारो कातय उल्लसता. ताणे केल्या महात कार्यांची ये सदा. ताता नावांचा महिमा सदा. तुझो आत्मो सोम्याची ओडवी गाता. ओजा तारो कातय उल्लसता. ताणे केल्या महात कार्याची ये मोच्या. ताच्या नावाचा महिमा सदा. ताणे आपले रस्ते दाखयली दयाळाय. तेका संतती सदैव म्हण मानतेल्यो. कित्याक सत्यवंतान विचित्र कामां केल्यान भाग्यवान सत्यवंताचे नांव. म्हजो आत्मो सोम्याची ओडवी गाता. म्हज्या तारो कातय उल्लसता. ताणे केल्या महात कार्याची ये मोच्या. ताच्या नावाचो महिमा सदा. आपल्या बळगून बावळ्यान ताणे बळ दाखयले. हंकार्यांक गर्विश्ट्यान ताणे दुस्पटायले. पदवेदाराक वयता सगला खाले आनी किरकोड्यांक ओसू बारले. म्हजो आत्मो सोम्याची ओडवी गाता. त्या तारो कातय उल्लसता. ताणे केल्या महात कार्याची ये मोच्या. ताच्या नावाचो महिमा सदा. म्हजो आत्मो सोम्याची ओडवी गाता. म्हज्या तारो कातय उल्लसता. ताणे केल्या महात कार्याची ये मोच्या. ताच्या नावाचो महिमा सदा. भुकेल्या लोकाची ताणे भुकता
बहिणी आणि रित्या हाता धाडलें रेस्तांक पाटी आपणाक पियेतेल्या दाखयता तो काकूळ सदां तंतते तांव संतते म्हजो आत्मो सोम्याची ओडवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासता ताणें केल्या महान कार्याची नियेन म्हज्या ताच्या नांवाचो महिमा सदा म्हजो आत्मो सोम्याची ओडवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासता ताणें केल्या महान कार्याची नियेन म्हज्या ताच्या नांवाचो महिमा सदा मोगाळ पुत्रा सवे आमवर मोरी आशीर्वादी आमकां जेसूच्या पवित्र काळसा आमा सर्वांक दे तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आम्हा बसत विनंती कर दर्या शुक्रा आम्हा बसत विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसत विनंती करा भाग्यवान कुर्साचे चेक कुर्वे करून निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या अंगस्मरणांते बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.